ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aradatuka, hallelujah, Stituka, hallelujah, Chanama, Chanama, Matuka, Rajasoraitu, Suvatoraitu, Chaya, Hajir, Rakatuka, Arkanita, Holsta. I saw these some Kapoka, Lekati, Puvitra, Talam Kapur, Lekati, Chamasarakta, Vipata, Mechikano, Tamil Lekati, Arkatuka, Oglatuka, Vanatuka, Jesuka. Hallelujah. Yeswe Sotra, Yeswe Vandane, Yeswe Aradhane, Yeswe Mayne, Yeswe Hallelujah, 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 Hallelujah,
Hallelujah, hallelujah. तुका समय होगा तुका समय महिमा तुका समय स्तुति तुका समय Thank you, Lord. Praise you, Jesus. महिमा तुका स्तुति तुका आराधना तुका महिमा तुका Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus. हे देवा बाप्पा तू सर्गींच्या सर्व पडून तुका नमान करता आराधनाने गितां गावन स्तुती करून आमकां तुज्या पांया तळा सर्व पडून तुका नमान करून तुका आराधना आमी करता एक नीज देव त्रयेक देव तूं जाल्यार एक नीज देव तूं म्हणून आमी पातयेता तुका आज आराधना करता तुजी पुजा करता तुजी स्तुती करता नमान करता सस्तांग नमस्कार तुका हे देवा बाप्पा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता देवा बाप्पा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता धन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हे जेजू क्रिस्ताय देव बापाच्या एकल्या आस्मता आमचे पुसत कुसार भरून तुझे रगत भरून आम्हा सर्वांक तुझ्या पवित्र अमोलेक रक्तान धुवन नितळ करून तुझी स्तुती करूंक तुझ्या मुखार यंदी मेर पळोवंक आमकां फावो केल्याय त्या खातीर तुका आराधना स्तुती तुका हे जेजू क्रिस्ता हे जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हे पवित्र आत्म्यान जेजून बसयल्ल्या आत्म्या बापा आनी पुताच्या मोगात हांव उपजून आमकां दान जावन एक इनाम जावन एक आशिर्वाद जावन बेसांव जावन बापान आनी पुतान तुवें आमकां तांणी आमकां पाठयला त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा शिशांचेर आनी मुरयेचेर येवन पवित्र सभा तुवें घट केली आनी आम्हा सर्वांक आमच्या वोला दिसा आमच्या क्रिस्मा दिसा तुवें जेजूचे शिस्त जावन जेजूचे सैनीक जावन मागल्यात आनी भावार्थाचे मुनेसान जियोंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दिताय त्या खातीर तुका अर्गां आनी होगळा आराधन पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमान करता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 ये देवा ये पुण्य आमच्या
आमच्या जिविता खातीर तुका आमी अर्घ दिता ह्या दिसा खातीर तुका आमी अर्घ दिता ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता ह्या पवित्र सगळ्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळच्या वेळार तुका स्तुती करूंक आराधना करूंक करूया थोडो वेळ तुझे सगळ्या करसूंक सुम्या तुवें आमकां आपोवन हाडलाय आनी ह्यो दीस तुज्या पांयार सगळी आमी समर्पिता आराधना करता आमकां तुज्या पांयार समर्पण जेजू तुज्या कृपेन तुज्या बळान तुज्या आशिर्वादान तुज्या बेसावळी बरोवंक बरे क्रिस्तांवांची रिक्षी येवंक तुज्या मोगाची क्रिस्तांवांची रिक्षी येवंक जायशे कृपानी बळा सर्वाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पवित्र आत्मा तुज्या सक्तीन आमकां थोडो वेळ तुवें दिल्लो बऱ्या तरेन करसूंक उपयोग करूंक जायशे कृपानी बळ तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां पाठय म्हणून लाभय म्हणून तुज्या लागीं मागता कित्याक तुका आसा जाल्यार कांयच ना ह्याच पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया तसो पवित्र आत्मा अशी सांगली दिल्लो मोरये माय कृपेन भरलो सदा भक्तांक पवित्र केल्लो म्हाका आनी तुका जेजूचे शिष्य जेजूचे सैनिक जावन विसरून काडून आमचे सगळ्यात आसचो 7 आनी 12 फळांनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरला आनी भरून आसा तेका तसो पवित्र आत्मा ह्या आराधनाच्या वेळार आमच्या मदेगात आसूं दी आमचे वयर आसूं दी आमच्या काळजांत आमच्या वटांत आमच्या कानांत आमच्या दोळ्यांत आमच्या रक्तांत आमच्या शिरांत तकलेंत पांयां तळा मुसरी वस्स पवित्र आत्मा आमकां नियंत्रण करून दी आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं आपया कित्याक खंयसर पवित्र आत्मा आसा थंय देवाचें सकत वाळटा देवाचें बेसांव आसता खंयसर पवित्र आत्मा नियंत्रण करता कंट्रोल करता थंयसर सैतानाक जागो ना खंयसर पवित्र आत्मा वस्ती करता थंयसर खजाना सैतानाक खंयचेच अधिकार ना आनी त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र वेळा खातीर देवाक आमी अर्घांता आसतना थोडी वरां हांगासर करसूंक हांगासर आमी आयल्या जावंक पुरो जायती मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात जायती तेसांवां आसात इरादे आसात जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाची जावंक पुरो कोणेंय आमकां मागोवंक सांगला तुमी आत्तूर येचे जाल्यार बाबा भयणी म्हजे पसत मागा म्हणून जायते जाण हांगा तेसांवां बरयल्लीं आसात एक इरादो दवरून आमी आयल्या आनी हांगा आसो ह्या उंड्या रुपार आसो साद्या उंड्यार हजर आसो जेजू तुजो आनी म्हजो जेजू सान लॉरेन्साक आपोवन त्या तरण्या प्रायर ताका साक्ष जावन जिवंक कृपा दिल्लो वस्सो जेजू आज तुका आनी म्हाका हात उक्ते करून आमंत्रण येवकार करीत आसा आनी ह्या वेळार जर तर मुखलीन 3 घंटे 3.5 घंटे ह्या सोम्या सांगाता ह्या पवित्र थळार आमी आसचे जाल्यार आमच्या सक्तेन जायना कित्याक मनशाची ब्रेन कय मेंदू कय आमी म्हणटा मंकी मायंड म्हणून एक 1.5 घंटो 2 मिनटां खंयच करनासतना बसूंक आमच्यान जातागी जायना ती चिंतना ही चिंतना थंय काल जाल्यार हांगा काल जाल्यार हांव घर सरना हांगा येयलां घरा कितें जाता गी म्हजी भुरगीं इस्काला गेल्यात म्हजी भुरगीं कामाक गेल्यात कोण घरा कामाक आयला आनी कितें जाता गी घराक लॉक लायला सोर रित्तात गी न्ही गे कितली चिन्नां डिस्टर्ब करतात आनी तें सैतानाचें काम म्हळ्यार समाधानान 2 मिनटां सोम्या सांगता ताच्या पांया तळा बसूंक सोडना पूण कितें जावं दी एक हट्ट धरून बरी हांगा आयल्या आमी आनी वो पवित्र वेळ सोम्यान दिल्लो त्या पवित्रतेच्या बळान फळां बरीत करूंक खुरपे बरीत करूंक बेसावांनी बरीत करूंक त्या पवित्रतेची मजत आमी मागया आनी त्या पवित्रतेक आमचे मदीं येवकार करया आनी येवकार दिता आसतना ते आमचे दोळ्या वंटार न्ही ते काळजांत आमकां भोगयचे एक आवय प्रसूजाच्या टायमार 9 म्हयने गुरवार जाल्या उपरांत भुरग्याक बाळा दिता आसतना तेची दूख खंय तिच्या शिरांनी वळटा खंय ती दूख तसली दूख आनीक ना खंय एका भुरग्याक जल्मांत आसतना ती दूख आवयन बगची खंय तिच्या शिरांनी त्या खातीर ती बाब घालतात खंय एका भुरग्याक जल्मता आसतना आनी तसो पवित्र आत्मा आमच्या शिरांनी वळल्यार मात्र आमकां कळटा पवित्र आत्म्याक ताका ते दोळे दांपया आमचे काळजाचे दोळे उक्ते करया आमचे कान उक्ते करया आतां पवित्र आत्म्याचें गीत येवकार पवित्र आत्म्या म्हणून गायता आसतना आमच्या शिरांनी एक रक्ताच्या थेंब्यांत खळांत
आमच्या थकली येता न्हू पांया तळा आमचे ते पवित्र आत्म्याचे हाजेर पळोवन बघूंक आमी प्रयत्न करया की धर्मार्थ सोम्यान दिला तो आनी तो ना जाल्यार हांगा सोम्याच्या पांया तळा बसून स्तुती करूंक आराधना करूंक आमकां जायना. त्या खातीर सांत पावलो आपोवय भायर म्हणटा रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिता आनी देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो करूंक तो आमकां सकत दिता. आब्बा बापा आनी तसो पवित्र आत्मा आमकां सोम्याक सुडवंदार सोम्या जेजू क्रिस्त म्हणून वळखूंक आमकां कृपा दिता खंय. आनी ताका तसल्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार दिवया आनी हे आराधन नोवेना मिसाचे बोले सकळी नेक्स्ट 3 घंटे कितें आमी हांगा आसा फळां बरीत करूंक आमी कृपा आनी बळ मागया. पावण संकोड 95 उबी रावया. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सोबे. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सत्तेन आमकां राव तू आमचे सोबे. तू जिवीत दिवचे उदार सस्नावाची बुसोनार आनी बुदेना सगळे तू तुझी बी दिवचे उदार सस्नावाची बुसोनार आनी बुदेना सगळे तू स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझ्या सत्तेन आमकां राव तू आमचे सोबे. हे पवित्र आत्म्या तुका स्वागत आमी करता आमच्या काळजा मनांत. हें गीत गायत आसतना तूं आमच्या काळजा मनांत बरो तकले दावन पांया तळा मुसरी आमचे हर जीव कुडीचे हर एक विश्वे तुज्या प्रेरणान बरो तुज्या हाजेरपणान बरो आमचे काळजा मनां उक्तें कर. तुजें हाजेरपण बगोवंक आमकां कृपा दे. स्वागत पवित्र आत्म्या. स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजा नितळ कर तू आमकां बापा बगूंक ससना. स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजा नितळ कर तू आमकां बापा बगूंक ससना. Alleluia, 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 Alleluia.
हे पवित्र आत्म्या हांगा म्हज्या मुखार आसची हर एक भावाक भयणीक तुज्या हातांत हांव घालतां. पयस पयस जावन ती आयल्यांत, विविध जाग्यार जावन ती आयल्यांत, विविध मागणे त्या सवांकान घेवन ती आयल्यांत ह्या पवित्र जाग्यार. ताचे काळजा मनाचेर तुजो प्रकाश वांकय. आनी हांगासर आसा हप्त्या हप्त्या हांगा येवन म्युजीक खेळून तुजें शुभ वर्तमान परगट करचो आमचो जॉन भाव. ताचे पसती हांव तुज्या लागीं विनंती करता. तुज्या देणयान ताका तुवें भरलाय आनी हर एक पोवडी ती कांतारां म्युजीक तो खेळटा आसतना एक देवाचे हजरपण आमच्या जिवितान बघूंक तो आमकां आदार दिता. ताका तुज्या सक्तेन भर, कृपा दी, बेसांव दी, भलायकेन भर. आनी ताची हे मिनिस्ट्री मुखार सेवे मुखार अंतर आणकी लोकांक तुज्या पवित्र तुज्या बळान भर कृपा दी. मोगाळ भाव भयण एक घडी भर आमचे दोळे दांबून आमचे हात आमी जोडून ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक काळजान तावन पळोवंक प्रयत्न करया. पवित्र आत्म्या तुका आमी स्वागत केला. आतां आमी आजून रावल्या, दोळे दांबून रावल्या आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या ह्या कुडी मुखार. उंड्या रुपार जेजू सुकोरो हजार आसा, ताचे मांस ताचे कूड आमचे मदें आसा. जेजू क्रिस्त संवसार असो राय ताचे फेस्त पयर आयतार तावन हो सगळो हप्तो ह्या जेजू क्रिस्ताक जेजू रायाक आमी समर्पिल्लो जावन आसा. पवित्र आत्म्या आमचे काळजां मना उक्ते करन वो जेजू आमच्या काळजाचो, आमच्या मनाचो, आमच्या जिविताचो, आमच्या कुटुंबाचो राय म्हणून स्विकार करूंक धैर्य आनी बोळडी. कित्याक तो जावन आसा राय काळजाचो आनी मनाचो. त्या रायाक आमचें जिवीत समर्पूंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां कृपा आनी बोळडी. त्या खातीर गावया जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या, जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या. दुसरे कोणेय न्ही, संत भक्तांनी बसयल्लो न्ही, खंयच्या अधिकारीनी बसयल्लो न्ही, खंयच्या प्रधानमंत्रीनी बसयल्लो न्ही, पूण जेजून बसयल्ल्या आत्म्या. ताणें बसयला म्हणल्यार शाश्वत तो, प्रत्येक तो पाटी काडिना. आनी त्या जेजून बसयल्ल्या आत्म्याक आमी उलो मारया. पांचसंको 99. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवून ये. 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 मोगाच्या आत्म्या मुझे 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 देवून ये. मुझ्या दुखांत बसवून दिवके. मुझ्या दुखांत बसवून दिवके. जेजून बसयल्या
पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवून ये जिसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवून ये मुझ्या कष्टांत तू आधार सावून ये मुझ्या कष्टांत तू आधार सावून ये मुझ्या आत्म्याक उसवाड सावून ये मुझ्या आत्म्याक उसवाड सावून ये जिसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवून ये बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्यातून देवून ये बापाच्या आत्म्यातून देवून ये बापाच्या आत्म्यातून देवून ये हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्याचे आमच्या घराचे आमच्या कुटुंबाचे हे पवित्र आत्म्या देवाने हालेलुया 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 सर्गीच्या बाबाक स्तुती करू वर्गांचे सवय पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराचे घराण्याचे आमच्या समेस्तांचे तू शाश्वत जीवितच्या या उंड्या पसोत आमेची विसरको जाश कृपा आणि गोवंदिता सिद्धांची स्तुती या जगता हालेलुया 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 Jesus हालेलुया येशुवे स्तोत्र येशुवे आराधना येशुवे महिमे स्तुती स्तोत्र वंदने आराधना स्तुती महिमा तुका ओगलाप तुका वंदन तुका जय येशू का हालेलुया 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 दयाकन बशा आमी मुगाळ भाव भयणो देव बरो दीस तुमकां मागता आनी नवो दीस अनेक पोवटी अनेक नवो दीस आमच्या जिवितांत सुमयान आमकां फावो केला फाल्यां आमी सांगी गोत्तुना कालचें जिवीत जालां पूण आज सुमयान दिल्लो अवकाश हो दीस थंय ताच्या मुखार बसोंक जावंक पुरो आमी पातकी ना फोव जावंक पुरो पिड्यांत आसां टेन्शनांत आसां जायते समस्या आमी हांगा आयल्या जायते टेन्शनाक आमी हांगासर आयल्या थोडे फुडें आमचेच थोडे कुटुंबाचे जावं पुरो गोवाचे बायलेचे भुरग्यांचे शेजारचे जाग्याचे पयशांचे फुडाराचे थोडे फुडें टेन्शन थोडे फुडें पिडा थोडे फुडें कोणे कांय करना जाल्यार घालें घे चिंतप सकयल देवान दिला जावं पुरो बरें घराणें दिलां पयशेय दिल्यात थोडे फुडें पाड चिंतना कोंकूण आसतात खालें जायत कोणना खालें जायत कोणना कलिंगी भिरांत खंयच्या धाकटेरा गेले ताका वखद ना कितलो पयसो खर्च करतो थोड्या पिढे वखद आगी ना खंयच्याक म्हूण वखद दिवचें कित्याक म्हूण वखद दिवचें लास्ट धाकटो दिता काल्याची न्हीद पडना धाकटा एक गुळी न्हिदे एक कालें गुळी विकान घेवन न्हिदे इनडायरेक्ट आतां धाकटेर पळय म्हणटा तो पाद्राप काल आमचे विरोध न्ही हांव तशें म्हणचें न्ही थोड्यांक गज्जे आसता पूण थोड्यो फावटी ही पूर चिन्नां दसून न्हीद पडना ते हांवें म्हणचें आमची न्हीद आमची भलायकी आमीच पाड करता आनी आज तर आमी तसल्या प्रॉब्लेमान समस्यान ते पूर काणवीन हांगासर आयले जाल्यार ह्या मनशा कडेन सांगया परच्या आयतारा ह्या जेजू क्रिस्त सगळ्या संवसाराचो राय क्रिस्त रायाचे फेस्त आमी आचरण करून हो सगळो हप्तो लितुर्जीचो निमानो हप्तो येवच्या हप्त्या दावन आमी आदवेंत नवो काळ नवी लितुर्जीचो काळ क्रिस्तांचो काळ क्रिस्मसा तयारी सुरू करता येवच्या आयतारा
आनी हो निमाणो हप्तो ह्या वर्साच्या लितुर्जीचो जेजुरायाच्या मांडाक समर्पिल्लो, ताच्या नांवाक समर्पिल्लो आनी ताचेर नियाळ करूंक पवित्र सभा आमकां आपयता. जेजू राय म्हणून ताणें केदाळ सांगूं ना, हांव राय ताणें सांगलां की ना. आनी पयले पयटे आमकां आयकोंक मेळटा खंय म्हणल्यार जेजून 5,000 लोकांक जेवण वाडयलें. मार्काच्या वांजेल आमकां वचोंक मेळटा 5,000 लोकांक पोट भरून वाडूंक दिल्लें जेवण. बिरयानी चिकन कबाब तें पुरो आहलें गी खालें आसलें. पयले पडे जेजून लोकांक जेवण दिल्या वेळार उंडो आनी मसली उंडो आनी मसली आनी देवाची उतर म्हणटा एक पटी 12 थाली कलेक्ट केली पुरो उरली आनी एक कडेन 7 थाली 4,000 लोकांक. आमी आसली जाल्यार ती मसली म्हणजे व्हरून फ्रिजान दवरत्या. उरली मसली आमकां 1-2 पडी दी, घराक रांदूंक पुरसत ना, वेळ जालो, फ्रिजान दवरून फाल्यां नुस्तें करता हांव. ब्रेड इल्लें दी, फाल्यां ब्रेकफास्ट रेडी करूंक इल्लोसो टायम जाता, पोळ्या बाजूक इडल्यो करूंक टायम ना, लेट जालो न्ही. आमी इल्ले व्हरते आसले इल्लें ब्रेड हे धरून मसल्यो, सुलभ जालें, टेन्शन ना. पळय सुमयान त्या दीस 5,000 लोकांक हे ब्रेड आनी मसली दिल्या उपरांत, उंडो आनी मसली दिल्या उपरांत लोकांचें चिंतप कालें, हाका राय केल्यार आमी काम करचें म्हूण ना. हाका राय केल्यार सदांच जेवण फ्री, सदांच जेवण फ्री. पळय गे आत्तुरान ब्रेस्तार मात फ्री आसता. जेजूक राय केल्यार धर्मस्थळा बरी एवरी फ्री, सकाळी संजे दनपारां. त्या खातीर कामाक वचचें म्हूण ना, हांगा येवन बसल्या जाल्यार जेवण मेळटा, न्हावंक उदक मेळटा, जाय जाल्यार पुरो मेळटा. ताका राय करया म्हणून लोकांनी पयले पड चिंतलें. आनी देवाचें उतर म्हणटा तांची चिंतना समजून जेजू तांचे मदलें तांकां गोत्तू नासतना उठोवन गेलो. कित्याक जेजू उठोवन गेलो? तांचे मदलें गेलो कित्याक? मनीस स्वार्थी जालो. म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, आमकां मेळ्ळ्यार पुरो. आमी कितली 5,000 जाणां, आमकां मात मेळ्ळ्यार पुरो, उरलें कालें करूं दी. पूण जेजू ताका आयिल्लो गी, जेजू ताका येवना. हे 5,000 लोकांक माझा आयिल्लो गी ना. जेजू सगळ्याक आयिल्लो. जेजूचे आई डेथ तिंगड आसली, जेजूचे मिसांव तिंगड आसलें. पूण लोक पळय कितलो स्वार्थी जाता. आमकां काम करूंक नाका, गाम पेळूंक नाका, पुर्ती कुटुंबाची जबाबदारी नाका, बायली जबाबदारी नाका, हांगा तशें. पेद्रून तशेंच म्हणलें. जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताबोर गुडयार पेद्रूक पक्का काल कशें समजूना. रप्प पेद्रू काल म्हणटा सोम्या आमी हांगा तसया, हांव 3 तंबू मारता, ल्हान घरा बांदता फास्ट. मेस्त्री बरो नाका, आचारी नाका, ते बरो कोणी नाका, इंजिनियरी नाका, प्लॅनिंग दिवंक, पंचायतीचें परमिशनय नाका, कोणाचें परमिशन नाका. ओ गुडो न्हय आमचोच. रप्प 3 ल्हानशीं घरा बांदता, एक तुका एक म्हयजेक एलियाक. पळय पेद्रू म्हणटा, पेद्रू म्हणून जाल्यार आमकां एक बांदता म्हणून. पेद्रू आमकां बांदना, तो पेद्रूचें नांव आमकां सांगना तो. ताका गोत्ता जालें जेजू जाल्यार ताका इल्लो सुवात मेळटा म्हणून, ताका चान्स मेळटा म्हणून. जेजूच्या घरा ताका चान्स मेळटा म्हणजे हांगाच रावया आमी, हांगा बरें आसा. पूण जेजून म्हणलें कालें ताबोर गुडो म्हजो न्हय, ताबोर गुड्याचेर म्हजे मिसांव न्हय, म्हजे मिसांव म्हजो गुडो कालवार पर्वत. म्हजो गुडो ताबोर न्हय, म्हजो जागो हो न्हय. हांव जस्ट विजीट करूंक आयलां, हांगा भेट दिवंक आयलां. आतां तुराक हांव भेट दिवंक आयलां. हें म्हजें कुटुंब न्हय, हो जागो न्हय. हांवें फाटीं वचूंक आसा म्हज्या कुटुंबाक, म्हजे मिसांव भायर करूंक आसा, म्हजी जबाबदारी भायर करूंक आसा, म्हजी कुटुंबाची जबाबदारी आसा, म्हज्या इगर्जीन जबाबदारी आसा, हे म्हज्या समाजीक जबाबदारी आसा. म्हाका हांगाच रावंक जायना. जेजूचे मिसांव ताबोर गुड्याचेर न्हय, कालवार गुड्याचेर संपूर्ण जागे आसलें आनी थंय धांवन दवरता. आनी परतेगी थंय जेजू चिंतिना हांव राय म्हणून. नेक्स्ट जेजू खंय राय म्हूण कळटा म्हणल्यार आमकां
जुवांच्या वंजलांत 18व्या अध्यायांत पयर आयतार आमी आयकल्लें तें वाचप. पिलात आतां जेजूक धरन सोरा बरें धरन बांदून कांगेलो पिलाता कडच्यान आयल्यात वैगी आनी पिलाताच्या मुखार आडून आयला पाप आनी हो दिसता पिलात सुसू देवाचो राय गे तुका सोरा बरी बांदून हाडला सायबा मार घाल्या तुका रागात येता बांदना आनी ते म्हणटा तुजो देवाचो राय म्हणून तुका कोणें सांगलें ते संभाशण अपूर्व संभाशण जुवांस वंजल 18वो अध्याय 30 मुहूर्तावन ते एक मुखार आमकां वाचूंक मेळटा. अपूर्वाचें तुका कोणें सांगलें हांव राय म्हणून हांवें सांगून सायबा तुजो लोक म्हणटा म्हाका कितें जाय आनी थंयसर फस्ट टायम एका चक्रवर्तीच्या तोंडांत हांव आयलें. सदो मनीस थंय चक्रवर्तीच्या तोंडांत हांव आयलें जेजू राय म्हणून आनी जेजू म्हणटा हांव राय म्हणजे राजपण ह्या संवसाराचें न्हय वय मुगाळ भाव भयणो ह्या जेजूचें राजपण रायपण अधिकार ह्या संवसाराचो न्हय. खंयसर तो रावता ताब्यानाकाल तो रावता वय मू आमी म्हणटा सकडी हो जेजू हो उंडो ताब्यानाकाल रावता. ताच्यानी पयलें जेजूक ताब्यानाकाल दवरच्या पयलें त्या जेजूक देवान तुज्या आनी म्हज्या काळजान दवरला तुज्या आनी म्हज्या काळजान दवरला. आनी हर एक पोटी वो कुंभार आमी चवता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो ताब्यानाकलो जेजू म्हज्या काळजांत आसता जेजू कोण घेता भोगलांक ये भोगता गे आमकां सक्कडी लायनीर येता हांवें कुंभाराक लायनी घेता सक्कडे आतमुखार गेलो हांवें आतमुखार गेलो पदऱ्यापण या कोण कुंभार वाटान जेजूची कूड म्हणलें हांवें आमेन म्हणलें. हो गी जेजू म्हजो हो गी जेजू राय म्हजो न्हय तो जेजू राय न्हय म्हज्या काळजांत जेजूक हर एक पुरतो अतिरेकता येवंक ताका मोगाळ भाव भयणो एक अर्गां गीत आमी गावया कित्याक तुजो मोग नियाळटा सोमया त्या मोगान ताब्यानाकलो जेजू पवित्र उंडो हर एक पोटी हांगा बेसांव आशिर्वाद केल्लो उंडो म्हज्या हातांत काडून घेवन म्हज्या जिबे दवरता आसतना तसो सोमी जिवाळ जाता म्हजे भितर. त्या खातीर मोगाळ भाव भयणो तुजो मोग नियाळटा सोम्या भक्तीन तुका गायता कित्याक तुज्या मोगाक हांवें सरी करचें तितलें वडवीक म्हजेर ना. हांव शिकोवंक पुरो म्हाका जाणवय आसूंक पुरो पूण ते जणवयान तुका वर्णूंक जायना म्हज्या काळजांत तावन मात्र हांवें तुका तुजी रूच पळोवंक सकेत. आनी नाल्यार कितले पयशे न्ही कितले शिकपी आले आनी कितलो स्ट्रॉंग जाल्यार म्हाका ते पळोवंक मेळना. ताका मोगाळ भाव भयणो तुजो मोग नियाळटा सोमया हें गीत आमी गावया. कोंकणी भक्ती गीत पाण संको 204 204. Somo niyalta sumya bhakti tuka vandita tuka argandita audaniya जीवन मुझे भेटता तू सोमो नियाळटा सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव धन्या जीवन मुझे भेटता तू सोमो नियाळटा सोम्या भक्तीन तुका वंदिता. उंड्या
पार काळसांत आयलो पातका काळो न पयस केलो ओंड्या रुपा काळसांत आयलो पातका काळो न पयस केलो सर्गी प्रकाश आसपाक आयलो सर्गादायची सोम्या म्हाका केलोय तूं सोमो नियाळ का सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता दुनिया जीवन मोचे भेटयता तूं सोमो नियाळ का सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका मानूंची सुफोळची दिल्या सोम्या हांव ऋणी तुका मानूंची सुफोळची दिल्या सोम्या हांव ऋणी समर्पिता कालते पोणी भेटोन दिता सोम्या मुची जिणी तूं सोमो नेया ता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता दुनिया जीवन मोचे भेटयता तूं सोमो नियाळ का सोम्या भक्तीन तुका वंदिता भक्तीन तुका वंदिता हालेलुया 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 मोगाळ भाऊ बहिणो ह्या राज्याच्या हाताखाल जियोंक कोणाक पुरा खुशी आसा तांणी ह्या सोम्यांक ताच्या काळजान जियोंक अवकाश दिल्या मात्री जाता त्या खातीर पोरण्या सोल्यांत अपूर्बायेचें एक निदर्शन आमच्या मुखार आसा जोशुआच्या बुकांतलें अध्याय 24 थंयसर कितें जाता म्हणल्यार सगळो इस्रायल लोक एकवट जाला एका जाग्यार आयला आनी थंयसर आतां सगळे इस्रायल परजेन एक विंसवण करचे ती एका निजा देवाक पातयतात की ह्या येदोळ सेरी तांणी नीज देवाक सोडून बोंब्या पुजाक पाटी केल्लो आनी कोण बाबिलोनीच्या देवाक आराधन केल्लो खंयच्या की परकी देवाक आराधन केल्लो हे परत परिस्थिती तांणी विंसवण काडचे जोशुआ तांचो लिडर तांचो फुडारी तांचो गुरकार ते रावला आनी जोशुआ म्हणटा ही उतरां अपूर्बाय तुमी आयका म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव तुका ऑप्शन आसा तुमच्या मुखार विंसवण करा तुमी खंयच्या देवाक विंसवण काडटात लोकांनी विंसवण करया तांकां फ्रिडम आसा स्वातंत्र्य आसा कोणें विंसवण काडयात खंयच्या देवाक कोण फोर्स करिना पूण तांचो लिडर म्हणटा तांचो गुरकार म्हणटा तांचो येजमान म्हणटा हांव आनी म्हजें कुटुंब तुमी कालें केल्यार तुमकां विंसवण हांव फोर्स करना हांव आनी म्हजें कुटुंब आमचें तर सांगचें तर आमी सेवा करतले हांव दुसरी कोणाचीच न्हय सर्वेस्पराची ह्या रायाची आनी मुखार म्हणटा लोकांनी जाप दिली ती हे लिडरान म्हणल्या उपरांत गुरकार येजमानान म्हणल्या उपरांत लोकांनी जाप दिली अशें म्हणटात लोक सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना कित्याक सर्वेस्पर आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापा केल्ली
आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयन करून गेले त्या सर्व लोकांच्या देशांत तारे आमची जतन घेतल्या. आतां पळय, एका मनशाने निर्धार केलो, हांव आनी म्हजें कुटुंब सर्वेस्पर देवाचे ते स्तुती करतले. हांव ते आयकून उरल्या लोकांक एक प्रेरण जालें, इन्स्पिरेशन जालें. आनी लोक म्हणटा आमी त्याच एका निजा देवाची स्तुती करता. दुसऱ्या देवा फाटल्यान मातशें नांव, कित्याक आमच्या पुर्वजां केल्लीं आजपां, आमच्या जिवितांत केल्लीं आजपां आमच्या दोळ्या मुखार आसात आनी कितली जतन ताणें आमची केल्या, कितली जतन आमची केल्या. आज माट मंत्रा म्हणून न्ही सुलाबाची वाट. एक दीस हांव बसार येतलो, खोडयाळ टावन म्हज्या आदल्या फिरगेचेक. म्हज्या सायडीक एकलो दादलो मनीस आसलो, दिसता म्हाका इनवॉस जातलो म्हणजे नांव मागल्लो ताणें. ते वायट आनी तांबडें दवरलें आनी अशें टिकेट काडून जाल्या उपरांत ताणें विचारलें, म्हाका विचारलें हांव तरणाटो, एल्ली वखदां इदिरा. हांवें टिकेट काडटना बंटवाळा म्हणलें. न्यू क्रिश्चना म्हणजे आतां जे कुरीस जालो मातशें दवरलो ताणें पळयलें दिसता. न्यू क्रिश्चना ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? सडाव तो पाद्रे पूण सांगना, पाद्रे पूण सांगल्या क्षणा ते संभाषण चेंज जाता थोडे फाटी. हो पाद्रे आपणे ताचे उलोवची रिती तुमी कडेन जाता. सडाव तो पाद्रे पूण सांगूंक येता आसता, मागीर कळटा कशें लोक उलयता म्हणलें. हांवें मागीर म्हणलें हांव ओलेल्या फिरगेचो विगार, क्रिस्तांव गे तुमी. आनी तो म्हणलो ನೀವು ನಿಜ ಏಕ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವುದಲ್ವ, ಬೇರೆ ದೇವರು ನಂಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ आणि ओबोट खंय आनी इल्लोशे म्हळ्यार तो म्हणटा म्हळ्यार ते माट मंत्र दिता ते ताका नॉलेज येता, ज्योतिशांतली नॉलेज आसा ज्योतिशाचे विशय. आनी ನಿಮ್ಮವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ तर वो कोण वो केप्पागी हाका तोंड नागी. त्या दीस म्हाका म्हणजे फिरगेजीन सांगलें की शर्मा दिता आसतना सांगलें हांवें, ನಿಮ್ಮವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. विचारलं ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಜಾತಕ ಕೈ, थोडेबटी काजराच्या विशयान कೈ, थोडेबटी हे जाग्याच्या विशयान कೈ. शॉक नाही आज आमी चड माट मंत्रांक पाती येता. हाका म्हणतो टायमपास जेजू जाला. मस्तपटी हांव पळयलां आतां जायती आमची भाऊ भयणी हो टायमपास जेजू जाला. तो ताणें म्हणटाना तो म्हाका म्हणटा न्यू ಬೇರೆ ದೇವರು ನಂಬಲ್ಲಲ್ವಾ, ಏಕ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಂಬೋದು म्हणजे ताका इल्ली नॉलेज तो शिकुल्लो बोट तो बश्ट न्ही. ज्योतिष म्हणल्यार ते एस्ट्रोनॉमी करता अशें म्हणल्यार ताका इल्लो शिकुल्लो मनीस, वाचुलो मनीस तो. आमच्या धर्मा विशयान इल्लेशें ताका वता. तर सांगतना म्हाका इतलो शॉक जालें मोगा भावनो. आज जोशवान सांगची ती उतरां ताजे ग्रंथांत 24:15 ती, हांव आनी म्हजें कुटुंब आमी एका निजा देवाक मात्रे पातयेत येता आनी मुखार. आमकां सांगयत की आज जर येदोमुसर आमी जर तर खंय म्हण गेले हांव काल जालें जाल्यार सोड सोडी आनी मुखार पुरो सूख जाली म्हणून एटलिस्ट कुमसारा सांगून बरो कुमसार कर आनी मुखार म्हण ताका हात घालना म्हणून. दोनीर पांय धरचे न्ही गी, 2 देवाची पुजा करची. जेजू सांगले माथ्याच्या वांजलांच दुडवाची आनी देवाची सेवा करूंक जाता गी जायना. ताका मोगाळ भाव भयणो. आनी त्या दीस इस्रायल लोकांन खंडीत जावन सगळें म्हणलें आनी मुखार आमी एका निजा देवाची सेवा करता आनी असो तो देव आसा. आनी जायते बडे हांव म्हणलें न्ही आज आमकां पिडा ही पिडा वखद तो दाक्तर जालो हो दाक्तर जालो पूण पिडा कोण जायना, टेन्शन कोण जायना. थोडे चड पितीसपणा कोणा काले म्हण करचे, ताचे वर्साचे ताका शिकयचे हाका शिकयचे. खाले म्हण त्या बोटान सांगलें ह्या बोटान कितलो पयसो आमी वेस्ट करता, कोणा कोणचें जिवीत पाड करना. हय मुखार बरींत आमी
मुखार पर्यंत आनी ताणें म्हणलें लास्ट अशें उलोवन उलयतना माट मंत्र ಮಾಡುವುದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು कुटुंबांच्याच काही उरले का ना काही उरलांका काय फायदो मेळटा. कितलो पयसो, कितलो वेळ, कितलो टायम, कितले पण चिंतेचे न्ही. खाणे करचें थंय करचें हांगा करचें की कितलो वेळ, कितलो टायम वेस्ट करता न्ही. ताच्या बदला एक तेर्स केल्यार तुकाय बरें जायत आनी एकल्याक बरें जायत न्ही. कित्याक आमकां मुगाळ भाव भयणो तशें आमी करना जाल्यार आज आमी मागोवंक जाय. ह्या पितीस्मरान पडोवन कितलीशीं आमची भाव भयणी तांचो तो आत्मो, तांचें कुटुंब सैतानाच्या हातांत घालन नास जावन आसात. जाय गे आमकां हें गरज ना. आज जोशुआ भाशेन हांव चिंतना जोशुआ भाशेन आमी निर्धार करूंक जाय. हांव आनी म्हजें कुटुंब आज खंडीत जावन एका दिसा देवाक आमी पातयेवन ताचें आराधन आमी करतले. हांव त्या कुड्ड्या देवा फाटल्यान, अन्य देवा फाटल्यान आनी कोणाच्या देवा फाटल्यान वचचें ना. कश्ट येवन सुख येवन कितें जावन म्हज्यान सळतालें कुर्सार मरून ते कश्ट मरून ताचे म्हजे रगत नितळ करूंक, म्हजें जिवीत नितळ करूंक, म्हाका सल्वासांव हाडूंक, म्हाका सोडवून दिवंक ताणें सॅक्रिफायस केलें जाल्यार इल्लोसो सॅक्रिफायस म्हाका करूंक जायना गी. जायना की म्हज्या कुटुंबा बसूत, म्हज्या घोवा बसूत, म्हज्या बायले बसूत, म्हज्या भुरग्यां बसूत, म्हज्या शेजाऱ्या बसूत, सर्गाक येवचें बसूत. दुसरें कांयच न्ही. सगळ्यांक हांवें जर विचारलें जाल्यार, आज विचारलें जाल्यार कोणा परस सर्गाक वचूंक जाय म्हळ्यार सगळ्यांत वर घालतात. ह्या हांवें सवाल चेंज करन मेल्या उपरांत तुका खंय वचूंक जाय जाल्यार खाली जाप. मेल्या उपरांत तुका खंय वचूंक जाय जाल्यार सगळें जाप एकत मू. पूण ताचे पयलीं आमकां इल्लेशें होमवर्क दिला न्ही जेजून, देवान ह्या संवसाराक जाता आसतना. तें होमवर्क कोण करता? तें होमवर्क हांवें तुवेंच करचें न्ही गी, दुसऱ्यान करूंक जायना न्ही. म्हज्या पोटाक भूक लागल्यार हांवें न्ही जेवचें, आनेकल्यान जेवल्यार म्हजें पोट भरता. म्हाका ताप आयल्यार आनेकल्यान गुळी काण गेल्यार म्हजो ताप उणें जाता. जाता गी, जायना न्ही गी. आतां म्हाका कॅन्सर जाल्यार आनेकल्याक किमो जाल्यार म्हजें कॅन्सर कोण जाता? जाता गी, जायना. हांवें कितें करूंक आसा तें हांवें खरें जेस ताल्लें ना जाल्यार करूंक जायना, नाजाल्यार जियोंक जायना, सर्गाक वचूंक जायना. ताका मोगाळ भाव भयणो एक दीस पाद्र्याक शर्माव दितालो खंय, मरणाचो शर्माव दिता आसतना पाद्र्यापण अशें सुरू केलें की ह्या फिरगजेची सगळीं भाव भयणी मरतली. एक पळय सांगलें, ह्या फिरगजेची सगळीं भाव भयणी मरतली. एकलो मदें मुखार बसलो, हांसून ताल्लो खंय, हांसून ताल्लो खंय. पाद्रा पयलें हो कितें प्रत्येक म्हणलें खंय, हो प्रत्येक आसता खंय. तिसरे पळय ह्या फिरगजेची हरी एक भाव भयणी मरतली एक दीस, हो प्रत्येक आसून पाद्र्यापा डावट आयलो खंय. बाबा हांव सिरियस जावन सांगता, मरना विशय शर्मावन आसा, तूं हांसताय न्ही म्हणून. तर तो म्हणलो खंय, फादर तुमी सांगली ह्या फिरगजेची, हांव दुसऱ्या फिरगेचीचो. तुवें म्हणलें ह्या फिरगेचीची, हांव दुसऱ्या फिरगेचीचो. जायते बिडी हांव चिंता कितें तें पूण हांकां म्हाका न्ही, हांव पयलो, हांव दुसरो. तूं दुसऱ्या फिरगेचीचो जावंक पुरो, मरण शुअर न्ही. हरी एका बाप्तिस्मा लायलो वो लायल्या भावाक, जेजू क्रिस्तान आपडल्या भावाक आमकां सर्गाक वचयचें जाल्यार जोशुआची उतरां आमी आज परतून काळजान परते सांगचें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबा विशीं सांगचें तर आमी एका दिसा देवाक मात्र सेवा करतले. हांव खालेंत जावं दी आनी खंय वचना. हांव कित्याक हांवें हर एका मिसाच्या बलिदानांत काणगेचो कुमगार, सादो कुमगार न्ही. दोळ्यांक तो सादो दिसूंक पुरो, दोवो दिसूंक पुरो, पूण तांतू कितेंगी लिपोवन आसा. सर्गींचें राज, सर्गींचें जिवीत लिपोवन आसा. तेका मोगाळ भाव भयणो सांगेत की आज जोशुआ भाशेन हांगा जावन पाटी घेता आसतना घरा तो संदेश कांगे ओशेत घे, हांवें ओशेत घे, ओशेत घे. आज हांव आनी म्हज्या घरा विशीं, घराण्या विशीं सांगचें तर, हांव आनी म्हज्या घोवा विशीं सांगचें तर, हांव आनी म्हज्या कुटुंबा विशीं सांगचें तर, हांव आनी म्हज्या भुरग्यां विशीं सांगचें तर, जावंक पुरो तुजी भुरगीं आयकनात, जावंक पुरो तुजी सांग मोबायलार आसतात आनी कितें फिटलें टेंशन कांय घेवन त्या भुरग्याक हांगा घाल. इल्लोसो टायम लागतलो, थोडे बारीक कश्ट न्ही.
ल्हान जाग्या पसत कितली व्हडली जगली न्ही ल्हान विशय पसत कितली व्हडली सदावत आमच्या कुटुंबांत व्हडल्या व्हडल्या विशयाक लढाई जायना जाल्यार तुमी पळया जाल्यार पळया सदावत क्रिस्तांवा मध्ये व्हडल्या व्हडल्या विशयाक लढाई जायना जाल्यार पळया तुमी खंयच्या म्हणी मिसाक वचा मिसाकाचे घाल आमी कुंभार काडून घेवंक आनी कुंभार 2 कुंभार उणे पडले तो कुंभार काडून घराक लढाई करता तो म्हाका जेजूचें मांस मेळूना जेजूचें मांस मेळूना म्हणून लढाई करता तेन्ना तेका फंक्शना वचा केटरिंगाच्या वणटना लास्ट पंक्तीक सोरो पावना ग्लास पावनाच केटरिंग तो वेटर येवना लढायत लढाई कितले बडी हांवें पळयलां कोलयो गालयो केटरिंगाचे दोळे बुडल्यात की धनी काले करता तो काले करता वगैरे करता वय थोडे मोठी व्हडले व्हडले एकरे गाठले जाग्याक लढाई करना आमी ल्हानशी वाट 1 सेन्स 2 सेन्स इल्लीशी वाट खोली लढाई पोलीस कंप्लेंट कोर्ट खंय आनी कालें खंय आनी कितें खंय वय क्रिस्तांवांचे केदार व्हडल्या विशया लढाई करनात आमी बारी बदवंत आमी लढाई करचीच ल्हानशे विशयाक आनी थोडे ल्हानशे विशय खंय मातशे पावता म्हणल्यार जीव काडूंक सुमेती जीव काडूंक सुमेती जीव कोणें दिल्लो आनी इतली लढाई करन मरता आसतना त्या वाटेची की एक मोठी माती काडून घेवन गेल्लो कोण जाल्यार म्हाका सांगा हांव ताची सारता इतली लढाई कर ते बरें करन मरता आसतना काय एक मूठ माती काडून गेल्लो कोण म्हण जाल्यार म्हाका सांगा तो मेल्या वगत ताचे कुट माडे म्हण उसरी सारता आनी कशी येयली म्हणून न्ही भाव भयण आज जोशवाचे प्रत्येक हांव सांगता जोशवाचे उतरां आज म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाक सांगता तर आमी ह्या देवाक मात्री आराधना करतले हांव कित्याक तंतू आसा सकत ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಅಪೂರ್ವ ಚಕ್ಕಂತಾರ आसा जावंक पुरो पिडा जावंक पुरो आनी कितें पाड चिंतप आनी कितें तुका सैतानान मुदो करून दवरला तुज्या चिंतपान मुदो करून दवरला तुका पिडेन मुदो करून दवरला तुज्या टेन्शनान मुदो करून दवरला आनी कितें पुरो आसा पूण हें कंदार म्हणटा आराधनेಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ खंयचे पुरा मुदो करून दवरला जर तर तूं काळजा मनांतून आराधना कशें जालें खंडीत जे सक्रमताचो जेजू ताच्या पवित्र रक्तान ताच्या पवित्र आत्म्यान ते कान भस्म करून नितळ करून उडयतलो आराधनेಯಲ್ಲಿ बिಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ आमी उबे रावया हें कंदार गावया आनी तेच जेजू लागीं जोशवान म्हणलें म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंब आनी हांव आनी तूं आज ह्या सक्रमाचो जेजूक आराधना करतले हांव पांचसंको 28 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಾನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ईश्वरी वंदने आराधने ईश्वरी स्तुति ईश्वरी महिमा अब्राहम चकुट बांगा आशीर्वाद लो अन्ना चकुट बांगा आशीर्वाद लो सुरवेश पुरादेवा निश्चय नगर का रीनस तेरी रीना का तो पारी के अल्लाह को जरी को कोटे वे मोड़ निकले सुरवेश पुरादेवा तो चमक ना हो दस कोटी जाग से कर समय मोड़ निकालो तो लगी मत्ता नमान का बापा का हालेलुया 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 देवाचे उतर ऐकून त्याचे थोडं नियाळा मी करूया सुरवेस तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यास लुका पण म्हणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया फरिसेवाची आणि सुंकागाराची वापार आपण नीतिमन म्हणून चिंतून आपणाचे सपात येऊन असलेल्या हेरांची बेपार वखतल्या थोड्यांक जेजून ही वापार सांगली एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले तांचे मदलो एकलो फरिसेव आनी एकलो सुंकागार फरिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो देवा हांव हेर मनशां वरी न्ही लुटकार अन्यायगार प्रदवरी न्ही देखून हांव तुका अर्घां दितां हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो फारीक करतां पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हड्डे बुडोवन म्हणालो देवा म्हज्या पातक्याची काकूळट कर हांव तुमकां सांगतां हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा पाठींक गेलो पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना कित्याक
आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो आनी आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतारिये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ भाव भयणो, जेजून जायत्यो ओपारी सांगल्यो विविंगड विशय लोकांक तिळसूंक. आनी आज एक ओपारी आमी आयकली लोकाच्या वंजनांतली, अध्याय 18 वळ 9-14. फरिसेव आनी सुगागार नंगे दोगी खंय गेल्ले? मार्केटाक गे, काजाराक गे, दोगी खंय गेल्ले? देवळाक काले गेल्ले. सोमा सांगचे, सोमा सांगचे मागणें करूंक मू खंडीत नगे. तर कसले एक सवाल आता, कसलें मागणें देवाक मानवता? What kind of prayer our God likes and loves, accepts? नगे खंयचे कसले मागणें देवाक मानवता तो स्विकार करता. उडा सागी उत्पत्ती ग्रंथांत दोग भाऊ तांच्या शेतान जाल्ली काणी काण घेवन देवाक अर्पूंक गेल्ली. उडा सागी कोण म्हणते? कायन आनी आबेल. नंगे दोगी कश्टी गाम पिळण तांच्या शेतान जाल्ले तांचे वावुराचो प्रतिफळ काण घेवन ते देवाक अर्पूंक गेले, बली पेटोवंक गेल्ले ते ऑफर्ट्री टायम. आनी देवाचे उतर काले म्हणटा, कोणाची काणीक देवाक मानवली? आबेलाची. कायनाची गाल जाली. एक्चुअली कायनाची काणीक मस्त बरी आसली, खंय सुबीत आसली, खंय आकर्षक आसली, खंय आबेलाच्या न्ही. आमकां म्हणी खंयचे म्हणी गिफ्ट दिल्यार आमी खंयचे पयले काण घेता? आमकां गिफ्ट दिल्यार गिफ्ट भितर सोबत सांगू न्ही. एक गिफ्ट एक पोरण्या पेपरान राखल्यार आनी एका बरें शायनींग पेपरान रोपडान दवरल्यार आनी म्हणटा कोण म्हणी तुका जाय जाल्लें कान घे म्हळ्यार आमी खंयचे पयलीं कान घेता? खंयचे पयलीं कान घेता? आनी पंडीत म्हणटात बायबलाचे, कायनाची काणीक मोर एट्रॅक्ट मोर सोबीत आसली खंय, पूण उद्देश रॉंग आसलो. द इंटेंशन वॉज रॉंग. तूं कितलें बरें भायर सोबाय काण घेवन तूं हांगा ये, खल मेकअप, खल कुलिंग ग्लास, खल तुजें कान घेवन ये. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वॉट इज इनसायड. एक दीस बिचा सायडीक एकलो पुग्गे इकून आसलो. हे फुगो एकदा आसतना ग्रेस्ताचे भुरगे पुरा येवन कलर फुगे काण घेवन वाऱ्यार सुटले खंय. ग्रेस्ताचे भुरगे एकलो दुबळो भुरगो पळोवन आसलो खंय, ताचेर इल्लेशे पयशे आसले. दुबळो भुरगो घालना आनी तो फुगे गारडा इकून खंय, म्हाकाय धवो फुगो दी, म्हाकाय तो कलरफूल फुगो दी. ताका आनी म्हणलें खंय ते फुगे इकतल्यान, तो कलर धवो त्या बरोबर तुका नाका, तुका काळो फुगो दिता, तुका काळो फुगो दिता. ना म्हाका तोलोच तूं कलर जाय म्हूण. ना, तुका काळो फुगो दिता. ते धवे फुगे पुरो वयर तांबडे फुगे वयर उपतात. म्हाकाय म्हजो फुगो तो हिमसर वचो जाय. सगळे हो फुगे इकतलो त्या भुरग्याक म्हणालो खंय, पुता फुगो वयर आसतो ताच्या कलर वरवीं न्ही, ताचे भितर काले आसाळे तांतूं. धवो फुगो वयर गेलो, तांबडो फुगो वयर गेलो, उलडवो फुगो वयर गेलो, काळे कोण सोडूनात. म्हजोय फुगो वयर वचचे. तांबडो फुगो म्हाका तांबडो फुगो दी, धवो फुगो दी, कलर फुगो दी, म्हजोय वयर वचचे. काळो फुगो वयर वचो रायत. पुता फुगो वयर उपसो कलरान न्ही, पूण ताचे भितर वॉट इज इनसायड. ताचे भितर इलिया म्हळ्यार वाऱ्यान घाल्यार फुगो वयर येता.
ताका ती कायनाची आनी आबेलाची काल एक बरी जाल्यार उद्देश न्हू हांगा आसलो आनी आज दोग जाण आमी आयकल्यात मागोवंक येतात सक्रामेंतां मुखार मागोवंक येतात देवळांत मागोवंक येतात इगर्जेंत मागोवंक येतात आनी एकलो पळय कसो म्हणटा आनी आनेकलो कशें मागता आनी ताका कसलें मागणें देवाक मानवता म्हणून तुमच्या मुखार हांव थोड्यो संगती दवरता पयल्यान पयलें सामुएलाच्या बुकांत अध्याय 1 वळ 9 ते 18 सामुएलाचो पयलो बूक अध्याय 1 वळ 9 ते 18 थंयसर प्रवादी सामुएलाची आवय हन्ना प्रवादी सामुएलाची हन्ना आवय तिका भुरगीं नासली काजार जाल्ल्यान ती सामुएलाच्या बापायची पयली बायल आनी एक बायल आसली फिनेया म्हणून तिका भुरगीं आसली आनी हाका एकदाळक्यान चारलें तुका भुरगीं नात आनी एक दीस दाय मागताली एक दीस देवळाक येवन ती त्या हाच्या मुखार गर्भाकुडी कितें म्हणटा पयलीं आल्तार बरोबर नातली त्याला नाल्यार सक्रामेंत नातले त्या गर्भाकुडी इम्पॉर्टंट जाग्यार येवन होली ऑफ होलीस येवन एकलीत आसा देवळांत दोळे दांपल्यात वोंटू माती मिनी 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 करन दोळ्यांत दुखतात आनी थंयसर आसलो माय आसाक येली लागून म्हणटा खाली पियोन येवन देवाचे समको तूं नाटा करताय पियोन वायन पियोन येवन हांगा मुखार देवळान बसून इगर्जेन बसून नाटा करताय खाली ती म्हणटा सायबा हांव सोरो पियोवना हांव म्हज्या काळजाचें दूख भायर घालन म्हज्या देवा लागीं मागोवन आसा हांव सोरो पियोन येवना म्हज्या काळजांतलें दूख भायर घालन दूख आंगाळ व्हरून हांव म्हजें दूख भायर घालन आसा आनी येले म्हणटा तर सर्वेस्पो तुका कितें तूं मागताय तें फावो करून दी तेणें काल मागल्लें एका भुरग्याच्या देऱ्या बसत आनी ते एकच ताका भुरगें फावो जाल्लें तो नांव सॅम्युएल आनी देवाक तिणें ताका पाटयलो कळ्ळें मागणें प्रेयर ऑफ द टियर्स दुखांत मागल्लें उद्देश करेक्ट आसाचे उद्देश करेक्ट ना जाल्यार कांय ना बरी जाता जर तर तुज्या काळजांत खरो उद्देश आसा खरें इंटेंशन आसा आनी दुखाक ती मागताय वेळ घडी येता आसतना देव तें फावो करता आनी तें मागणें फानवता दुसरें धैर्याचें मागणें धैर्यान मागणें आनी हें जावन आसा बेस्ट एग्जाम्पल बायबलांत आसा आमकां दानियल प्रवादी ताका आनी ताच्या फ्रेंड्साक उज्यांत घाल्लें ताका आनी ताच्या फ्रेंड्साक प्रत्येक जण ह्या दानियलाक सिंहाच्या त्या घुडान घाल्लें खावूं दिवं नाका नेबुकदनेझर रायान कित्याक म्हळ्यार रायान सांगलें धर्म पाळूं ना ताणें आराधन कशें देवाक ताणें आराधन करूं ना आनी देवाक हाका रायाक उलटात केल्लें ताणें ताका दानियल रायाक ताणें त्या उज्यांत घाल्लें ताका फ्रेंडाक सिंपल उजो न्ही 7 पोटी नॉर्मल उज्याच्यान 7 पोटी चड थीक धग घेवन सो उजो आनी त्या उज्यांत त्या सिंहा मुखार धैर्यान दिंबेर मागता तें मागणें देवाक मानवता तिसरें काळजांत तावन करचें मागणें आनी कालतेपणाचें मागणें आज आमी आयकल्लें काळजांत तावन तो सुंगाकार आयलो कसो रावलो तो नीट अर्द तकली वयर कर आमी देवा मुखार येता आसतना आराधना सक्रामेंत उखलता आमी कालो हे म्हणटा जागी खाली करता मान बागायता आमची पयलींची आमी ल्हान आमी इस्काल येता आसतना जर तर तुजी टिचर तुज्या मुखार मेळ्ळी आमी काले करता नमस्ते टिचर तकली बागायता तांचे खंय इयरफोन काडून सर गुड मॉर्निंग म्हणटात जर तर तूं येता आसतना तुका टिचर मेळ्ळी तुजे मास्टर मेळ्ळो जाल्यार मांड्यार कॅप आसल्यार कॅप काडटा पयलींशें जाल्यार पळया आतां जाल्यार आमी पळयलां मस्त तरणाटे म्हातारे पुरा जर तर एक पाद्रॅप मेळ्ळ्यार या ताका इश्केल टिचर मेळ्ळ्यार मांड्यार कॅप आसल्यार कॅप काडटात नमस्ते टिचर म्हणटात की आतां कॅप आसल्यार गुणान पाटी काडटात इयरफोन काडटात गुड मॉर्निंग टिचर म्हणटात आतां तकली कोणें बागायचें टिचरीन एटलिस्ट तुवें पळयलें ना म्हाका हांव पळय हांगा पळय हो मनीस नीट रावला मागण्यांक हांकाराची नीट गाय बारी डेंजर मागण्यांक जाय आसली काळजांत तावन खालतेपणाची
तकली इल्लीशी मान बागावन सर्वेस्परा मुखार बसची. चवथें, मागण्यांत आमी येवचें लॅकपाक दिवंक न्ही. इतलें केलें, इतलें दिलें, ताका केलें, हाका केलें, ताणें लॅकपाक दिलें मू. अरे काल कळ्ळें सुखाक, अरे आमचे फरीजेवर दांत वांटो एक दिता, कोणाक हेल्प करता, उपास करता, मागण्यांक येता आसतना दयाकन ती लिस्ट हाडटा का ती घरा दवरूया. आराधनाक, तेरसाक, मागण्यांक हे मिसाच्या बलिदान येता आसतना दयाकन देवाच्या मुखार तुमच्या सामानाची लिस्ट, एकाउंटाची लिस्ट हाडण्या नाका, ते गरज ना. तो हाडना येयलो. एक्चुअली सुंकाकारान चड लिस्ट हाडची आसली कोणाचे बरोबर बाकी आहात म्हणून. वय मू तुमचे वाड्यान काले प्रोग्राम जाले, घरा घराक 100 गेला. आतां गुरकार बरो येता, 30 घरां आणल्यार अर्ल्यान पुरा. आनी तो नेक्स्ट वाड्याच्या जमोती घेता आसतना लिस्ट हाडटा आनी थंय काले तो करता, कोणें दिवं ना म्हूण सांगता, थंय दिल्यात सांगता तो. सुंकाकारान लिस्ट हाडची आसली देवा कडेन. अळे सायबा इतले सुंक आण्याचे बरोबर दिवंक बाकी आसा, आणकी दिवं ना, तांकां इल्ली बरी मोद दी, एक कितें सुंक मेळोवन दी, पयशे मेळोवन दी, म्हजे बिजनस चड जावं दी. ताणें लिस्ट हाडची आसली. लिस्ट कोणें हाडली आतां? फरीजेवान. तुजे लिस्टीचे मागणें देवाक पसंद ना. हाडनाकात तले लिस्ट. ताचे बदलाक लिस्ट हाडा कोणाक पुरा मागोवंक आसा आज. पिडेस्तांक, मलगाड्यांक, भुरग्यांक आनी झुजां जावन आसात, तली लिस्ट हाडून या आनी सांगा सोम्या, अळे इतल्या जाणांक कांय मिनी कर आज, कांय मिनी तांकां कर, म्हाका करनाले म्हणणे. ती लिस्ट हाडा. आनी नेक्स्ट जावन आसा उतरां. तो फारीजियो म्हणलो, त्या सोरा बरी न्ही, ताचे बरी न्ही, हाचे बरी न्ही, कोली केंची उतरामू, केंची उतरामू, ती आमच्या रायाक पसंद ना. आमची उतरां मागण्यांत इतली हाळू जायचे गे, काळजांत जावन येयचे गे, दुखांत जावन येयचे गे, धैर्यांत जावन येयचे गे, ताणें सुमेत ही मोन बदलेचें. कानानगराच्या काजारांत आजाप करचे पयलें मोरयेन सांगतना जेजून कालें म्हणलें, मोरयेन सांगलें कालें, पुता थंय वायन मुक्त जाला, आतां कुटुंबाची मोरया दिता, ताका ती कालें म्हणी कर. जेजू म्हणलो, म्हजो वेळ आणकी येवना, म्हजो वेळ आणकी येवना. आनी तक्षण मोरी जेजूचे सायडीक आसले ते सेवक आसले तांकां म्हणटा, तो कितें सांगता तें करा. जेजूक पुरपुरीत आसलें, खंयच उलयना. मोरयेन सांगलें इतलेंच, तो कितें सांगता तें तुमी करा. आजाप जालें गे आजाप. जायते फावटी कुटुंबान लढाय जावचे. घोव बायल म्हणलें, घोव एक सांगता, बायल 2 उलयता, घोव 3 उलयतना बायल 100 भोंवता. आमी कुटुंबान थोडे फावटी सांगूंक म्हाका सुलाभ, जिवंक कश्ट, तें पयलें चिंता. सांगूंक म्हाका सुलाभ. आमी कुटुंबान लढाय करतना काळे जायचे काही मायनस. तूं एक सांगतना हांव काही सांगना. आमी गुणाकार सांगता, मल्टिप्लिकेशन. तूं एक सांग, हांव 2 सांगता, तूं 3 सांग, हांव 6 सांगता. आमचे गुणाकार लढाई करतना पळय मल्टिप्लिकेशन. पूण न्ही जावन काळें करचें काही कुटुंबाचे जिविताचे पंडीत म्हणटात, आमी काळें करचें काही. तूं 10 सांग, हांव एक सांगना, तूं पुसकू जाता. हांव कितलें काळें केलें रे, वो कांयच म्हणून हालें. एक दीस एका कुटुंबांत बायल बारी जोर, घोव सादो. आनी वो इतलो सादो म्हणल्यार थोडी फावटी बायल पुरपुरून आतांतले आयदान सोबती उलयता. वो काही म्हणून आसता घराचे चूर भायर येवन एक रावंड घराक झाडां घाले, उदक घाल, परते भायर येता, भितर येता मागीर. तो तिका कांय ना, राग आयले आतां कितें हांगालें ठाक उडोवचेंच. तें तो कुलर जाल्यार कुलर, ग्लास जाल्यार ग्लास, आयदन जाल्यार थोडं तितलो एक हॉट टेम्पर आनी शॉर्ट टेम्पर म्हणटा आमी, तली बायल नुस्ती. पूण हो घोव ताका बिपीत ना दिसता म्हाका. न्ही तो कांय तर मिरसांगेचें जेवण तो जेवना, तो तिक्षे मिक्षे बरें कांय ना. तो
दीक्षे घालायला काणसलो एक दितालो तितलो कूल मनीस सीदा भायर येता एक तर ते पेट्या गाडी उलयता काय नाल्यार गाडान जर उदक घालता मागीर जाता तितले ताचे पुरो BP पुरो देंवता काय थोडी मोठी ओले संगती आमच्या कुटुंबाक मस्त उपकारतात नाही मुगाळ भाऊ भयण न्हू आज कसलें मागण्या म्हणलें आज तो फारीजेव इतलें उलोवन ताचे कोडी कान आजचे कोडी कान ती लिस्ट हाड देवाक तशें गुणगुण पळोवन आनी आनीक सायडीक एक पातकी सुंगागार अर्दें बोरयेक हात दवन दीस तूं समेत वयर लायन आसतना एकच मागणें ताणें केल्लें सोम्या पातक्याची काकुळटकर आनी जेजू विचारता सवाल कोणाचें मागणें देवाक मांडवलें आनी लोकांनी पुरो व्हडल्यान बोब घाली कोणाचें म्हणून कोणाचें मागणें आमकां सत्राय सांगता देवाचें उदर मागोवंक येता आसतना ह्या सुंकाकारा बरी मागोवंक शिक मागोवंक येता आसतना ह्या सुंकाकारा बरी मागोवंक शिक वळखून घे तुजें ल्हानवीक म्हूण अस्कत काय लोकांक व्हडले जाणां मदीं दाखोवंक पुरो पूण म्हजे भितर आसता तें उणेंपण अस्कत काय ताका क्लियर कोत्ता स्कॅन केल्ले बरी ताचे मुखार तुजी बडवीक काय हांकार बडोवंक येनाका कांयच मेळचें ना एक मुगाळ भाऊ भयण एक घडी भर दोळे धांपी आतां थंयच कलतेपण सुंगाकाराचें कलतेपण म्हजे लागीं आसा गे हांव आज मागोवंक आयलां हांव आज थोडो वेळ सोम्या सांगत रावंक आयलां सोम्या उगड म्हजें काळीज मोन कित्याक तुजें आशिर्वाद ना जाल्यार म्हाका कांयच करूंक जायना कलतेपण ना जाल्यार काळजांत जावन येवचें मागणें ना जाल्यार कांयच करूंक जायना त्या खातीर म्हाकाच हांव समर्पिता जेजू म्हजें जिवीत म्हजें मागणें म्हजें कुटुंब म्हजें व्यक्तित्व म्हजें काम म्हजी बेजाराय म्हजें उणेपण म्हजें अस्कतपण सगळें समर्पिता जेजू कित्याक तुका समर्पीत आसतना कितें हांवें केल्यार व्यर्थ आनी सगळ्यांचो व्यर्थ आज त्या सुंकागारा बरी म्हजें जिवीत ल्हानविकायेन खलतीकायेन बळ्यापणान बऱ्या मनान तुका समर्पूंक कृपा दी समर्पिता जेजू पाणसंको 118 118 समर्पिता जेजू मुझे है जीवित समर्पिता जेजू मुझे है जीवित साडून पातकी चीनी नीत माका साडून पातकी चीनी नीत माका तुग गे सोमिया दे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका जिणेंतल्या घडींत एक सूर हांव जाला निरासपणांत हांव आसा
तुस्मुसो भरवसो दितो म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो जिणेंतल्या घडींतां एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुस्मुसो भरवसो दितो म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो गेसुमिया गे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका संसारी कुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकांच्या जाळांत हांव सापडून आसा सुमिया काकूळ म्हजेर तूं दाखय संसारी कुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातकाच्या जाळांत सांबडून आसा सोम्या काकूळ म्हजेर तूं दाखय गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका ये सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचें दिता तुका हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. वय जेजू तुझ्या सांग तुवें सांगलें ती उतरां जें कितें म्हज्या नांवान तुमी म्हज्या बापा लागीं मागतात तें तुमकां सर्गीचो बाप सक्कडी त्या बेसांवांनी भरतलो तुजे काळजा म्हज्या अत्रेक तुमकां तो फावो करतलो तर मोगा भाव म्हणून ह्या वेळार आमची कसकी मागणी सुमेच्या पातळा आमी समोर पळया कितें कलत्या काळजान बऱ्या मनान बऱ्या उद्देशान देवाक समर्पिल्लें देव केदळच ना म्हणना तेका जावं पुरो आमची कासकी मागची आमच्या कुटुंबाची मागणी आमी मागोवंक जाय आमच्या इगर्ज माते वचत जायती खरगां जायती दुस्मानकाय जायती हिंसा दोगदोनी ह्या भवार्थाक परगट करच्या भावा भयणीक येता आसतना जेजूची शुभता परगट करूंक मौन करचेले हर एका भाव भयणी बसत ह्या जागा पासत सिस्टरां बसत बिस्पा बसत पाप साहेबा बसत प्रत्येक जण मागया इस्रायल इरान रशिया युक्रेन ह्या देशाच्या झुजा वरवीं कितलींशीं भुरगीं तरणाटे बायल मनशां दुबळो लोक कोस्टोर आसात तांचो उगडास आमी करया सांग पुरो जायते कुटुंबांत आमाल पिवण्या वरवीं शांती समाधान ना तसल्या कुटुंबां बसत जायते तरणाटे शिकून जाल्यार बरें कामाक राखून आसात बरें काम सोमी तांकां फावो करिनी म्हणून
जायते तरणाटे पाड वाटेंत ड्रग्सा वरवीं पाड वाटे वरवीं जिवेत नाश करना आसा तसल्या भुरग्यांक ते तरणाट्यांक जायते कुटुंबांनी घोव बायलां मदें बरो संबंद ना मागीर आमचे परगांवांनी वावरचे आमच्या भाव भयणी बसत इतर जाग्यांनी वावरच्या भाव भयणी बसत आमच्या दाणी बसत जायतो लोक उदार मनान दिता जावं पुरो आमच्या मदें आज जायती पिडेस्त मसल्यांत पिडेस्त भाव भयणी कॅन्सराची पिडा गांठी दुख पांय दुख मोतीची पिडा थोड्यांक कोंकली हार्टाची पिडा किडनीची पिडा पाटीचो कोणो दुख शिरांची पिडा दोळ्यांची पिडा कानाची पिडा विविंगड पिडा घेवन जर तर आमी बसल्यांत हे कोण मागोवंक आयल्या त्या पिडेस्ता बसत तांचेर समी तसो उजवो हात उबारून घोन करून दी ती घोन कशी सगत ताच्या कुडीत तावन त्या पिडेसाच्या कुडीक पावोवन दी त्या बायल मनशान इतले वर्सां कश्ट करून जेजूचे त्या लोबाचे ताच्या वस्तुराची खूस आपल्यात ह्या मिरया पडल्यार पुरो जेजूची सावळी पडल्यार पुरो म्हणून पातेर आसता तेर पिडेस ताची जेजूची धराळ सावळी पडली तीच सावळी आमच्या पिडेस भाव भयणी बसत जायते टेन्शन घेवन जायते जाण हांगा बसल्यान पुरो जाग्याचे प्रॉब्लेम कुटुंबाचे प्रॉब्लेम भुरग्यांचे प्रॉब्लेम बायलेचे प्रॉब्लेम पयशांचे प्रॉब्लेम रिणाचे प्रॉब्लेम संबंदाचे प्रॉब्लेम सगळी सुमयांच्या हातांत आमी गेल्या सुमयांक आसाद जाले म्हण कांयच ना पूण तुका आज खुशी आसा गी दुखांक घालन खालतेपणान बऱ्या उद्देशान मागोवंक आसा गे तुका मन मागीर भाव भयणी आमची क्रिस्तांव जायती भाव भयणी ती माट मंत्राच्या सैतानाच्या पासांत पडून जिवीत थोडे बडे बरबाद करनासात नाश करनासात त्या पासांतले त्या कोणांतले भायर येवन त्या जेवश्वन सांगले म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक सांगचे तर एका निजा देवाक आज जावन आमी पाती येता ती सकत मुगाळ भाव भयणी पातये त्या शताधिपतीन सांगलें तें उतर तसो सेवाक बरें नातल्या वेळार सोमिया तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें म्हाका फावना पूण हांगा सावन एक उतर सांग आनी म्हजो सेवाक बरो जातलो तो रोमांगार जेजूची तितली वळख ताका नातली ताणें आयकल्लें मात्री आज बाबा भयणी तुका आनी म्हाका जेजूची वळख आसा त्या शताधिपतीची चड वळख जेजूची म्हाका आनी तुका आसा अणभव आसा एकच उतर सांगलें हांव ना फावो एक उतर तूं सांग सोम्या म्हज्या कुडींतली पिडा म्हज्या कुटुंबाचे प्रॉब्लेम म्हज्या दुस्मानाचे प्रॉब्लेम माई सुनाचे प्रॉब्लेम घोव बायलाचे प्रॉब्लेम भुरग्यांचे प्रॉब्लेम जावं करून आमची भुरगीं आमी सांगलें आयकनात आमचे तरणाटे आमकां उलटात उलयतात फाटीं उलयतात गौरव दिनात मान दिनात सगळे सम्यांक समोर पळोवया जेजू तुज्या उतराचेर आमी खालती मान घालन बरवोश आनी आमी मागता तुवें सांगलें तें उतर म्हाका मेळटलें तें आमच्या काळजांत रमलां जायत्या वर्सां थोडे पडी आमी मागोवन आसा जायती मिसां दिल्यांत जायते नव्यान केल्यांत जायत्या आराधना केल्यांत पूण सोम्या आणकी बरेंपण जावना कित्याक पूण समजना पूण आनीक फावटी तुवें पेद्रूक सांगलें ती मासली मेळून त्या वेळार तुजें जाळ इल्लेशें उजव्याक गुंडायेक घाल आज अनेक फावटी गुंडायेच्या बावार्थान ह्या बरवशाचें बावार्थाचें पातनेचें जाळ हांव उडयतां तुज्या मोगा म्हणल्या दर्यांत
सगळे आमची मागणी सांगाता घालना त्या सोम्यान ताचे सांग केलें मागणें आमी म्हणुया आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझे राज समका येऊ तुझी गुशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मुक्षिता तशी आमची बदकां मोगूस आनी आमकां दाण्यान पडून दिनाका पूण वायटान आमच्या त्रायेक देवाक मोगाची व्यक्ती म्हळ्यार ती मोरी माय तिचे मजतीन मागलें तिणें मागलें विनवण केल्ली कण्णी जावन त्रयेक देव ना म्हणना ताका तिच्या नांवान सांगता आमी म्हणुया नामान मुरये कुरप्यान भरले सोमी तुजे सांगता भाग्यवंती मरिये देवाची माई आमो बापयांक गात विनदी आतां आमच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिशादी दिशाद आनी सदां सदां आमेन बोडा Sacramenta Sustang naman koruya Purvila tarupa botla Novio riti adarya Sulvat vecha ıskıt visya Bavarta Boltepya Sasay Bapa Tashes Puta Ullasani Stutiza Podve Maimasasna Eka sthalyan hsita Tuka dogacha spirito Samasami navarta Amen Pratya Ye deva vichi sakramenta तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सर्वनाचो फळ सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतन राज करताय ससनाच्या ससना आमेन संतोषाच्या उमळ्या भक्ती
दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. जेजू क्रिस्ताचे प्रत्येक जावन संदोरे सच्चा भक्ती कादो देवाक अर्घ बलिदान भेटोवंक हांगासर आमी आयल्या. देवाक आमी अर्घ दिवया आनी एक दीस आमच्या जिवितांत ताणें आमकां फावो केला. प्रत्येक जावन येदोळस आमी नियाळ केल्लो. आमच्या आराधना वेळार जोशवाची ती उतरां हांव आनी म्हजें कुटुंब आज आमी निर्धार घेता एका निजा देवाक स्तुती करूंक ताचें आराधन करूंक. तांचो चिंतप आमच्या ह्या काळजांनी मनान धरून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटया. सांगता जायते भोवटी आमच्या उतरांनी कन्यांनी चिन्नांनी देवाक आनी एकामेकाक दुखोवन देवातावन एकामेकांतावन आमी पयस केल्या. त्या खातीर बोक्साने आमी मागया. हांव पातकी सर पुदिदार देवाक आनी तुमकां भोव सगळ्या सरून सांगता मनाक चिंतन दोळान सरून वायट अधरून आनी बरें सोडून हांवें सेवा केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर पुदिदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुनिया काकूत कर, सुनिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सुनिया काकूत कर, सुनिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, बोल सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्तम देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवसा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उच्च पोस्तान आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो सुमोवी एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थना. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेडून भगवान दोऱ्या बळाच्या सभेन विश्वासी रावून
आनी रक्तसाक्षीचे कश्ट मरण सोसून महिमेवून सांग पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडी आनी ताच्या पावलांनी सोदूंक आमकां बळ दी आमच्या समिया तुज्या पुताच्या जो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्मेच्या एक पोना जी तरच वडकी चलयता ससनाच्या ससना उगडापण पुस्तकांतलें वाचप उपरांत सर्गींत हांव देंवन येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो ताचो अधिकार इतलो वर्तो की भुमी सगळी ताच्या परजळान प्रकाशीत जाल्ली तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणू लागलो पडलें पडलें तें महाबाबिलोन तें देंवसरांचें साण आनी अशुद्ध आत्म्याचें ठाणें जावंक पावलें वय ठाणें तें अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्यांचें तेदवां एक बळवंत देवदूतान व्हडयेक दांत्या पेडा सारको पातर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हळें हे परी बाबिलोनाक त्या महाशाराक वयर काड जोरान सकला आपटितले तें परत्यान बिलकूल दोळ्यांच्या दिश्टी पडचें ना किंदरेर खेळटेल्यांचो गितां गावप्यांचो पिरलोक पुगतेल्यांचो आनी तुतुरी वजयतेल्यांचो आवाज तुजे थंय आयकूंक मेळचो ना खंयच्याच कासाबाचे मोनिसी ह्या फुडां तुजे भितर आसचे नात दांत्याचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकूंक मेळचो ना दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशचो ना व्हंकले न्हवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकूंचो ना कित्याक तुजे व्यापारी पृथ्वे वयले सावकार जावल्ले आनी तुज्या माट मंत्र्यांनी सर जनांगाक तुवें पटयल्ली ताचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जम्याची बोबशी म्हाका आयकली ते म्हणटले आलेलुया तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची कित्याक ताणें दिवची फैसलां खरी आनी निती प्रकार आपल्या व्याभिचारान पृथ्वी बस्ट केल्ल्या त्या कालवंताचेर ताणें क्यास्तीचें परमाण मारलां ताणें वरयल्ल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचें ताणें पारीकपण घेतलां परत्यान ते बोब मार म्हणू लागले आलेलुया ती भस्म जाताना उडता तो धुवर वयर सडत आसा वय कळनासतना सडत आसा तेदवां देवदूतान म्हाका सांगलें हें बरय शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती बागी देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळलेली भागी शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळलेली भागी संतोषान सुम्याक जय जय म्हण ये पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळलेली भागी सर्वेस परस देव म्हण जणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा
आनी तासो लोक ताच्या हिंडाच्यो शिळियो शिळियेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणा आपुणे मेळलेली भागी वाकण स्तुती सवे ताच्या मंदिराच्या दारवाटांतल्यान अर्गांगिता सवे ताच्या आंगणान भितर सरा तासो उपकार मांदा ताचे नाव वाखणा शिळियेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणा आपुणे मेळलेली भागी शिळियेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणा आपुणे मेळलेली भागी Alleluia, 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 Alleluia. दृढ रावा आणि तुमच्यो तकल्यो उबान दवरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसों सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैन्यांनी वेडो घाल्लो तुम्ही देखताना ताचो विबाट लागीं पावला म्हूण तुमी जाणा जाया. ते दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक फोळून दावूं, शहरा भितर आसात ते भायर दावूं, आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आशिल्लें घडोवन येवचे खातीर परीकपण घेवचे दीस ते. बिरमो त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची गांवांचेर भिरांकूळ खस येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तालवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशा मदें गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातींचो म्हणलो निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयांतळा मस्तितले. सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर कुणां दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उत्संबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कांगल जातलो. अंतराळांच्यो सक्त्यो स्लोकतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शीर सुकतले. तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. दैवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते सन लॉरेन्साच्या भक्तिकानो येदोळस आराधनाक आयिल्ल्यांक देव बरो दीस मागलो. आतां जो कोण आराधना येवनाच आतां मिसाच्या बलिदान आयले तुमकांय आनी एक फावटी देव बरो दीस मागता आसतना एक नवो दीस आमच्या जिवितांत उदेला. नेगी सोमियांचे काकूळ तूं आनी एक फावटी साकोंक तुका आनी म्हाका देवान परवानगी दिल्या, आमंत्रण दिलां, आपयलां. आनी ती काकूळ जावन आसा मिसाच्या बलिदान मागयता आसतना प्रत्येक जण देवाचें उतर आयकून ताचे उपरांत तो कुमगार आमच्या जिबेर सेवता आसतना तिस्त जेजूची काकूळ तूं
ताच्या मासा रक्ताच्या त्या आशिर्वादा मरिफात तुका आनी म्हाका आमच्या आत्म्याक अनेक पोटीची वाळ करूंक आत्मीक जेवण तो वाडता आनी त्या जेवणाक ताणें आमकां आपयला. आमी बागी जावन आसा शिळयेच्या काजराच्या जेवणाचे ते आमंत्रण आमकां मेळना. एक मोगाळ भाव भयणो, ह्या मिसाच्या बरीत बागेत आसतना देवाच्या उतराचे थोडो नियाळ आमी करिया थोडस आयकल्ली. देवाचे उतर उगडापण ग्रंथ आनी लुकाचो वांजेल. कोणे म्हणी आयका लागी दुसऱ्यान शिराप घालता आसतना आयका लागी शिरापाची उतरां आयकोंक तुरान गी आयकोंक तुरान कोणें शिराप घालचो. थोडी व्हडी व्हडली माय मतारी थोडी व्हडी व्हडले पुरा लढाय करता आसतना तूं मत्ती गावन वच तें कर हें कर आयकोंक तुरान गी उतरां. केदाळ एक मनीस शिराप घालता आनी एक मनशाक केदाळा खुशयेन आसतना घालता गी डॅन्स करतना घालता गी आसून आसतना घालता गी राग येता आसतना न्ही गे. ह्या थोडे व्हडी आवय बापाय भुरग्यांक घालता तूं जल म्हणतलो बरें आसलें तूं जल म्हण तूं पास जालें खरी करताय खरी केस्तुवां तुजी खरी आवाज तुजी एक समाधान ना जेवंक सोडनाय न्ही. थोडी व्हडी भुरगीं आवय बापायक थोडी व्हडी बायल घोवाक घोव बायलेक शेजारा मदें थोडी व्हडी लढाय जाता आसतना केदाळा एकलो मनीस आनी एकले अशें थोडे व्हडी हांकाराक काले उलयलो पुरो शिरापूत न्ही गे. ताका थोडी म्हणटा न्ही तुजो शिराप कावळ्याक लागना काल्याक उलयताय म्हणून. तुजो शिराप कावळ्याक लागना म्हळ्यार कावळ्याक खंयचो शिराप लागना काय कावळ्याक मोरनी ना खंय. मोगाचो न्हू ह्या लितुर्जेच्या निमाण्या हप्त्यांत आमी आसा न्ही. पयर आयतारा आमी जेजू क्रिस्त सगळे संवसाराचो राय जेजू राय हाचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी सगळो हप्तो हो ताका आमी समर्पीत केला. आनी येवच्या आयतारात म्हणजे येवच्या आयतारा नवो काळ लितुर्जे सुरू जाता क्रिस्त येण्याचो काळ आमी क्रिस्मस फेस्ताक तयार करन आसा. आनी ह्या लास्ट हप्त्यान निमाण्या हप्त्यान लितुर्जेच्या जर तर आमी वाचपाचेर नदर घाले जाल्यार संवसार लास्ट म्हळ्यार अंत जाता म्हणल्यार एक पिंतूर आमच्या बायबलान वाचता मेळटा. पूण जायते बरी सत्ता फदांच हें पूर घट पळयतना थंय झुजांकय हांगा भूकंपाकय थंय चंडमारुताकय ताणें बॉम्ब घालेकय हें खंय संवसार मुग्धता दिसता फादर म्हणून. संवसार अंत्य जाता कोण ना तोली पुरो जावन तसात पदा कोली खरगां ह्या संवसाराक आयल्यात कारण कोण बसोल्ली आनी उबे रावल्लो. कारण कोण हे खरगाक बसोल्ली आनी उबे रावल्लो. आमी आमचे साल संपकन मनशाचें जिवीत थोडे बडी देवाकी पुरो जाला कोण ना कशें म्हणी करून इल्ल्यान सायन दिया सिग्नल दिया संकेत दिया आनी ते इल्लेशें चड जावन जाता त्या खातीर थंय लढाय जाता आसतना थंय गडगडो पडलो हांगा गडगडो पडलो थंय हांव रायलो हांगा तें जालें हें जालें म्हणटा आसतना इल्लीशी जागृत दिसता म्हाका प्रकृती आमकां दिता. देव डायरेक्ट दिना जाल्यार प्रकृती आमी पळोवची सृश्टी आमकां खंयी सांगता सत्राय सांगता खंयी मनीस सुकला. आनी त्या खातीर मोगाळ भाव भयण आयचे पयलें वचप आमी आयकलें तर उगडापण ग्रंथांतलें जुवान बरयलें तें पत्र त्या टायमार बरयलें पत्र कित्याक म्हळ्यार जायते क्रिस्तांव लोकां कडेन सुदेव लोकांक जग देंवन दिताली. तुमी कोणाचेर पातयता नीज क्रिस्ताचेर पुनर्जीवन जालें क्रिस्ताचेर पातयल्यार ताचो धर्म सोडिचे आनी आमी दाखयलो धर्म रोम चक्रवर्तीन दाखयलो धर्म पाळीचे म्हणून आसतना जायते जावन दोग दोनी लोक भावार्थ सोडून वतालो. आनी तांकां मुजोवन दिवंक हें उतर बरयता भियेनाकात आमचो राजा पाटी येता. द सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट जेजू परतेकी पाटी येता. भावार्थान न्हू थीर रावा जावंक पुरो थोडे मेल्यात भावार्था खातीर थोड्यांक भावार्था खातीर दोग दोनी म्हणटा तूं भावार्थ माती सोडून दिनाकात. हें पुरें कितलें जाल्यार भावार्थ सोडून दिनाकात म्हणटा आसतना पयल्या वाचपांत बाबिलोनाच्या ताचे वयर एक शिरापाची उतरां भयंकर शिरापाची मामूल शिराप न्ही देवाचें उतर ते बाबिलोनाचे ते गांवाक ती सांगची उतरां आनी ती एक उतर जावन आसा तें जावन आसा सैतानाचें साण. वडिलांक वता साण म्हणल्यार कालें म्हणून आतांचे तरणाट्या साण म्हणल्यार कालें तूं वता आसनाच दिसता SUN साण म्हणल्यार काय सूर्योम चिंतीत वडिलांक वता न्ही साण म्हणल्यार कालें म्हणून कालें साण म्हणल्यार सैतानाक रावचो जागो ताका तुम निर्मिलो. या ताका तुम निर्मिलो तो थंय रावता. सगळ्या गांवांत भोंवण हाडल्यार ताणें रावचें एका जाग्याक मात साण आमी म्हणटा
आज देवाचे उतर म्हणटा बाबिलोनियाक ते सगळो गांवच सैतानाचे साण जाला तूं निराप्राय प्रश्न तुझे बिझनेस चड जाला तुझे राजकीय चड जाला तुझे पयशाची चटवडके चड जाल्या नाका जाल्ली गलीज वस्तू चड जाल्यात माट मंत्र तुजी चड जाल्यात बरें पडना न्याय नीत ना त्या खातीर सैतानाचो जागो तूं जालाय सैतानाचें साण तूं जालाय सैतानाचें घर तूं जालाय आज कोणें म्हणे आमकां सांगल्यार तूं सैतानाचो पूत म्हळ्यार आमी एक्सेप्ट करता गी तुजें घर सैतानाचें घराणें म्हळ्यार रावता गी तुज्या घरान सैतान म्हळ्यार मागीर रावता गी आमी जगता तुका कशें करता कोणें म्हणलें म्हणून आज देवाचें उतर बाबिलोनिया म्हणटा आसतना कित्याक अशें म्हणटा मोगाचें न्हू बाबिलोनिया हो जावन असो गांव थंयसर देवाक जागो नासलो थंयसर देवाक जागो नासलो आनी थंयसर देवाच्या उतराक जागो नासलो देवा बदलाक सैतानाचें राज चलतालें पिवडेपण माट मंत्रां बिझनेसांत मोस वंचने कोणाक सतावचें दुबळ्या धाकट्यांक जिवंक सोडनात तसली परिस्थिती जाल्ल्या वेळार आनी थंयसर लोक नाका जाल्ल्या चाटवाडिकेंत वळख जावन जिवीत बिंदास करून जिवन आसलो आमी सगळे थोडे जाय तेन्ना बिझनेस कर आसता हांगा न्ही आमचे बिझनेस कितें जायचे म्हाकाय लाभ जायचे म्हज्या हाका म्हणजे कस्टमराक नस जावन जो मंत्र ते द सिंपल लॉजीक ऑफ बिझनेस म्हाका नस जावन जो हांव काही धर्मस्थळाचो धर्माधिकारी न्ही पुरा म्हज्या आंगडी धर्मा दिवंक वय मू एट द सेम टायम कस्टमराकी नस्ट जावन वचो पूण हांचें बिझनेस कशें म्हणल्यार जाता तितलें फारचें 1 रुपयाची वस्त 10 रुपयाची आनी तूक 100 ग्राम उणें 50 ग्राम 1 किलो कितले ग्राम 1000 ग्राम पूण ताणें दिवचे 940 ग्रामांत ह्या दिसांनी पेट्रोल बंकांत भयंकर हागना चलता खंय आमकां कोणाय गोत्तू ना आमकां कोणाय की गोत्तू ना मेन पेट्रोल सोऱ्यान जाल्यार सोरो जाल्यार सोमा घालतात खंय कित्याक म्हणल्यार ते ग्लासान घाल्यार पळयतात खंय सोमा आसात घेवन पेट्रोल कशें पळयताय तूं दिसता की तुका टांगेन घाल्लो ते म्हणटा हायेस्ट हागराणा म्हणल्यार ह्या पेट्रोलाच्या बंकांत खंय थंय तुवें 1 लिटर पेट्रोल घाल्यार तुका मेळचो खंय 974 मिली मात्री 26 मिली खंयच्यान गेली कोणाक गोत्तू ना तूं चिंता 1 लिटरांत 26 मिली म्हणल्यार तूं एक हजाराचो पेट्रोल घाल्यार खंय मिसर गेल्यास खंय मिसर गेले वय आमी म्हणटा आमचे आतां कॅशलेस सोसायटी कॅशलेस सोसायटी हर एक पटी तूं तुज्या नेटाचे रिचार्ज करतना कितलो पयसो काले घेता कोत्ता गी पयलें कितें जाता जाल्यार म्हजे 100 रुपया ताका दिलो डायरेक्ट ट्रान्जॅक्शन जालें तिणें 100 रुपया आनीकले दिलो डायरेक्ट कोणाक पयशे मेळनात मेळचे 100 रुपया मात्री आज एक 100 रुपये आमी ट्रान्जॅक्शन करता म्हणटा आसतना हर एका 100 रुपयान 40 पयशे कशे येतात म्हूण कोणाक वचूं ना खंय खंयच्यान येतात नेट पॅक 3 म्हयन्याक 599 वय मू ही संगत चिटींग वंचने आयची न्हय कितल्यागी वर्सां पयलीं आसली त्या खातीर बॅबिलोनाक आज इतले खडाखडी जावन जुवांव बरयता तूं सैतानाच्या सणा कित्याक म्हळ्यार देवाक तूं मानवो नाय देवाचें उतर तूं आयकनाय देवाचें उतर लोकांक दिजें आसलें लोकांक देवा लागीं आजलें आसलें देवाचे उपदेश पाळन देवा लोकांचें जिवीत नंदन करीचें आसलें पूण तुवें तें करूं नाय बदलाक लागाड काडलाय आणकी लागाड कांत आसाय मोगाळ भाव भयणो तें पयलें पिक्चर जाल्यार जुवो आनी एक पिक्चर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दाखयता आनी एक जावन आसा सर्गींचें तें आराधन कोणाक फावो जाता आनी देव बसला आनी देवदूत आसात ताचे लोक आसात थंय आराधन आसात आनी हर एकल्यांक आपोवणें आसा कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाच्या मोगान एकामेकाच्या मोगान चलता तसल्यांक थंय अवकाश आसा त्या जेवणाक बसोवंक त्या सुटयेन बसोवंक त्या आराधन करूंक देवाचे मुखामळ पळोवंक ताची महिमा आचरण करूंक आनी महिमेन बागी जावंक तुका आनी म्हाका अवकाश मेळत गी परच्या आयताराचे पयले वाचपांत आमी पळयलें उगडापान ग्रंथांतले थंय जुवांव बरयता 1,40,000 लोकांक मात्र अवकाश ताचे नंबर बरयला आनी ती कोण आनी ती जावन आसात शेलयेन मारिल्ले गुर्त ताचे तळवेर आसली तो गुर्त दिसता की आज दिसोंक मेळना पूण आमकां आमचे वोला दीस आनी क्रिस्मा दीस
आमकां तेल आयला वोल आयला माकला कित्याक ह्या शेळेच्या जेवणाक बसूंक आमी जायते पळय जर तर ती आमकां उडास ना जाल्यार आमकां वोल आयला आनी तेल आयला वोल आयला कितें जाणा आमी ल्हान भुरगीं आसतना तेल आयला प्रत्येक आनी एक फावटी आमचे क्रिस्म तळा तो उडास आगी त्या बिस्पान लो ते तेल काण घेवन आमच्या कपालान घे पवित्रतेची मोरू म्हणून काणसला लो आत धरलो पयलें म्हणून मारतलो बिस्पू काही आतां लो पडटा काही केस घालतीत म्हणून भुरगीं थंय डेंजर आतां न्ही गे थंय चेडवा भुरगीं आपोवचें आणकी डेंजर त्या खातीर पयलें बरो करतलो आमचो म्हाका क्रिस्म दितना पयलो विस्प बाजूला आसतलो ताणें आणखी टाक्क कर मळवळ आसा तो जीव घट्ट आसलो तो ताळो तसोच आसलो ताणें सांगतना निज पवित्र म्हणटा मर येतो म्हणलो तो स्ट्रॉंग तो उडास आसा आतां आपटान तर बेन दिसता खंय कंप्लेंट करता तूं कितें आतां कॅमेरा पुरो आतां नो प्रॉब्लम मोगाळ भाव भयण न्हू आनी त्या पवित्रात्म्याची मोर घेवन त्या जेवणाक आमकां आपयला आज आमी इतली भक्ती का सगळ्या लॉरेन्साच्या हांगा येयलें जाल्यार त्या लॉरेन्साक कोणें मागलो आनी वतान आयलो तेला आयलो तेच पवित्र आत्म्यान आनी ती सकत तसो जीव दिवंक सोबत ताणें पाडी सोरूं ना ते कायलीर बसतना कितले उलपत न्ही तुमी चिंता आमचे तवा काय मासली बाजून काही सायडीक धरून बाय मिस्टेक आपडल्यार मासली बाजली तवा सायडीक दवरली तिच्या आयदन वतना आत लागलो जिम्मू जाता मेटी कात उलपता मू पूण ह्या मनशाक कायली तापताना समेत ती तासो भावट ताणें सोडूं ना एकच म्हजो धनी म्हजो बॉस कोण जेजू आनी म्हाका जाय ताणें आपल्या जेवणा भागीदार जावंक त्या खातीर ही दूख तात्कालीक तें जेवण तें सुख शाश्वत आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत प्रत्येकी जेजू निमाणे दिसा विशीं सांगता आसतना तो कितले धैर्यान तो उलयता आनी पळया कोणाक गोत्सायत केदळाक समजून आनी प्रकृती समेत ही प्रतिक्रिया दिता खंय सूर्यो चंद्र नखेत्रां वारें वादळ आनी दर्यो समेत ताची लारां पडयता गोत्साले खंय पळोवन चिंत आनी एंड लागीं आसा पूण जो कोण त्या मेंढऱ्याच्या रक्तांत त्या शेळीच्या रक्तांत मांडल्या तेल आयला आनी वोल आयला तांणी बियेजम गरज ना तुमची तकलीफ कोण रावा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या कोणाची सोडवण आमकां एक फोडी सुम्यान सोडयला पूण आतां आमच्या पातका वरवीं प्रत्येक सैतानाच्या हातांत त्या बायबुल्योन श्राप घाल्ले बरी आमी त्या जायते फोडी पातका वरवीं सैतानाच्या पासान पडोवन आसा आनी दुसरें येणें जाता आसतना सोम्याचे मोगाळ भाव भयणी तुका आनी म्हाका प्रत्येकी अवकाश आसा आनी सोमी म्हणटा आज तुमची सोडवण लागीं पावल्या तर सोडवून लागीं पावलें जाल्यार आमी कितें करचें येदोळ साहेब म्हणलें सर लॉरेन्सान कितें केलें आज आपा केली गी व्हडल्यान वचून मायक घाल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणलें गी ना ताका दिल्ली जबाबदारी ते आमच्या सान लॉरेन्सान बोरयांतले बोऱ्या मनान पाडली इतलेंच ताणें केलें ना व्हडली आज आपा करूं ना ताची जबाबदारी कितें दिल्लें ते पयशेच्या भंडाराची जबाबदारी ताका दिल्ली बाब साहेबान आनी दुबल्यांक पुरा राय आनी सात ते मंडार आमकां आतां हस्तांतर करचें म्हणलें आसतना ओके म्हाका एक 3 दीस दी जाल्यार कितें केलें कितें ताका जबाबदारी दुबल्या धाकट्या दिवन आनी मरचे पयलें 101% जबाबदारी मोगान भक्तीन खलतेपणान सगळी जाल्या उपरांत ताणें तो जीव दिवंक रेडी जालो मोगाळ भाव भयणी आज आमी जावं पुरो कुटुंबांत जियेत आसतना या आमच्या कामाच्या जाग्यार जियेत आसतना या खंय परगांवांत जियेत आसतना हर एकल्यांक देवान आमकां जबाबदारी दिल्या जावंक पुरो थोडे फावटी ल्हान जावंक पुरो थोडे फावटी व्हड जावंक पुरो थोडे फावटी सुलाभाची थोडे फावटी कश्टांची थोडे फावटी आमचीच जबाबदारी थोडे फावटी हेरां सांगाता ती वांटून घेवची कशी म्हजी जबाबदारी हांव करतां ताका हर एक दीस उठ्ठा आसतना चिंतेचे खंय मदर तेरेसाचे एक दीस एका पाद्र्या पाडी सारले खंय मदर तेरेसा कडेन हाऊ टू ऑफर होली सॅक्रिफायस होली मास मिनिंगफुली हर एक दीस म्हणजे मिसाचें बलिदान कशें वें अर्था बरीत भेटयत आनी मदर तेरेसान त्या तरणाटे ह्या जागाक सांगलें खंय ह्या जाका चिंत आज तुवें भेटोवचें तुजें मिसाचें बलिदान फस्ट एंड द लास्ट वन तें मिसाचें बलिदान फस्ट एंड लास्ट फाल्यां तुका परतीक अवकाश मेळटा गोत्तू ना म्हणजे तितल्या भक्तीपणान इनवॉल्व करून जबाबदारेन मोगान तें भेटय देवाक समेत मानवलें जावं दे आनी तुवें मागचें तें मागणें खऱ्या पासून बलिदान तें आनेकल्याक फायद्याचें जावं दी
जर तर म्हजी जबाबदारी मोगाळ बाबून ह्या जाग जावन दी लायक जावन दी काजार जर म्हाका दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरेन करता जाल्यार हांवें कित्याक भियेचें म्हज्या मरणाक कित्याक भियेचें म्हजें मन कशें आसत म्हाका कितें जायत म्हणून खंडीत जावन तुवें केल्लो तो त्याग तुवें केल्लो तो सॅक्रिफायस तुवें केलें दान धर्म तुवें दाखयलें बरें मन तुवें केल्ली ती जबाबदारी बऱ्या मनान खंडीत जावन देवाच्या दोळ्यांत हांवें पयस वचिना कित्याक आमचो देव काकुळदार देव कोणाची रीण धरना बदलाक उदारपणान तो आमकां फाटी दिता अशें ताणें उदारपण नोरसावर दाखयलें की तर म्हजेर आनी तुजेर तो दाखयनात की खंडीसान दाखयता केदाळा ती जबाबदारी मोगान करूंक आमी केदाळा खालती मान घालता काळजांत ती करूंक आमी मुखार सरता खंडीत जावन ती मदांची उतरां सेलिब्रेट एज इफ द लास्ट फर्स्ट एंड द लास्ट मास तुजें पयलें आनी निमाणें बलिदान आनी तें जावन दी हर एक दीस आमी उठ्ठा आसतना न्हिदोंक येता आसतना जावंक पुरो म्हज्या जिविताचो निमाण दीस पूण तो अर्था बरीत करूंक आनी जर तर आज म्हाका मौन आयल्यार ताका सदांच तयार रावंक तसलें मौन आनी काळेज सगळ्यां जेजू कडेन मागया आमेन. तुझे समकार बापा आमच्या रसनारा ओपून घेतून दयेन त्यो लालन करता कृपे देण्या दातारा काणिको घेऊन आमी आयल्या तुझे समकार बापा आमच्या रसनारा ओपून घे दयेन त्यो लालन करता कृपे देण्या दातारा गोवा बुंडो दाकासर तुका भेटयता जेजूचे मास्टर गजान बदल म्हणून मागता गोवा बुंडो दाकासर तुका भेटयता जेजूचे मास्टर गजान बदल म्हणून मागता एका मोना सुख तुका आमचे तुका अर्पिता मानून घे बापा म्हूण परता ओपून घे तूं दयेन त्यो लालन करता कृपे देण्या दातारा तुझे कुशे खाल जावन जेजू संवसारांची येलो आपणाकच मोडून ताणें तुका भेटून दिलो तुझे कुशे खाल जावन जेजू संवसारांची येलो आपणाकच मोडून ताणें तुका भेटून दिलो काणिको घेऊन आमी आयल्या तुझे समकार बापा आमच्या रसनारा ओपून घेतून दयेन त्यो लालन करता कृपे देण्या दातारा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या तुमचें हें बलिदान सर परिवार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या तर्फे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नित्य पवित्र आगावात सरस्फूर्त म्हणून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाड आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमणेन वंपलेल्या आपल्या गोवाच्या कणावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणावर महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या स्मरणान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पर उबारता सर्वेस्पर
पुराक आमच्या देवा दिन वासुया अयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी ससनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निती आसो आनी आमच्या फायदी आसो लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी सुरोवन आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घड करताय आनी अशें आमचे असत कैद क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण फळ जळटा देखून सर्गींच्या देवता संगती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस पोटो सगाणी संसार भरला तुझ्या बाबा ओ सगी दुखाचे ओ सगी दुखाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सगी दुखाचे ओ सगी दुखाचे बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्र आत्म्यान ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरो सोसूंक पेचाव दी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पूची तेच बरीच्या वंजता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीकराचें रगत पदकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस मनशा पसूत वारो वतले हे म्हज्या उगडासाक करा भावार्थ सगोट परगटुया सुम्याची तुझे मरण आम्ही समरमला तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सुम्याची आम्ही अत्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सुवर्ण आनी सर्वरेंची काळ सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिवन वाचता आनी जेजूची कूड नगर सुद्दां आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवन फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्ये देवाचे माये सांगती
सांजुजे तिचो बगेन पोती आनी बगेन धर्मूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं थियास जेजू वरवीं थिया जेजू सांगाता थियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद बेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरणाच्या आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सांगाता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदा आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सगळींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे मुर्वोश नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांदे सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या जन्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दी आनी कुणान सांबाळ. तुजी येतारा जोडके सरयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माया मोगसो आनी एकवटसो गूच जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शयी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाची शयी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाची शयी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळे सर्व आमी ती सुभागी. सम्या ते म्हजे तरेचे नबाग म्हाका पावना म्हज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची केल्यानु येया तानेल्यानु येया पवित्र सोनाच्या भक्तीन मुखार सरया मोसाची काव्या रगताची बागमी गेप्या मुंडो सोम्या तू लैंगी सगीसो सासनी जिवी आमकां सोडून दिवचो. तुका सेवता तो जियेतलो तुजे लागीं एक सातलो. केल्यानु येया तानेल्यानु येया पवित्र सोन्याच्या भक्तीन मुखार सरया मोस्ताची काव्या रगताची सेव्या नव्या जीवनांताच्या बागामी घेव्या तुका सेवता
सोना तुका सत्मान तातो ताणे सोना तुका कोण सेवता ओढत रेखा तुका सत्मानता वडबा सुमाळता आयच्या दिसा सुम्या देण वासूच्या तुका हसूच्या तुका आमकां तुवें दिल्ल्या सबार देण्याक सुम्या अर्गां दिता तुका अर्गां दिता तुका मासान तुज्या आमकां तुवें पोशीत केली जिवीत आमी सोडच्या रक्तान तुज्या सेवांक आमकां नितळ केली पातकातां दिवच्या मासान तुज्या आमकां तुवें पोशीत केले जिवीत आमी सोडच्या रक्तान तुज्या सेवांक आमकां नितळ केली पातकातां सुरवो दिवच्या काळी सुमाळता आयच्या दिसा सोम्या देण वासूच्या तुका हसूच्या तुका आमकां तुवें दिल्ल्या सबार देण्याक सोम्या अर्गां दिता तुका अर्गां दिता तुका प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत दोरसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक भोगण आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर आनी गरिबाचे आनी अनीत पक्षांची हक्क राखून आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन मुगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या अपुर्बायेच्या आराधन चलोवन ह्या मिसाचेर आमचे पासून सांत लोरेन्सा लागीं मागून दिनवासाची बेटवणी केल्ल्या मानादीक बाप जॉन पिरेरा पालोट्टी विकास आमच्या सुवारड्यान तशें पालोट्टी विकास असो वडील तो जावन आसा हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता देव बरें करूं म्हणटा आसयरो याजक आमच्या मदें आसा प्रधान याजकाच्या उजव्याक सहा बेटवणी केल्या मानादीक बाप जॉन्सन डिसोजा किन्नीगोळी गांवचो प्रस्तूत ऑस्ट्रेलियांत धार्मीक याजक तो ऑस्ट्रेलियांत आपलो वावर भेटयता हांगासर सांत लोरेन्साच्या ह्या पवित्र तळ्यार ताणें सहा बेटवणी केल्या तांकांय देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मिसांवांत हांव बरें मागतां त्यासाची लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं वाती वांच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता हांगासर ह्या पवित्र तळ्यार सांत लोरेन्साच्या ह्या बाजिलिकान वंतिके दिवन प्रायोजक जावन विविध रितींनी मुर्दोम पिरजेन घेवन सांत लोरेन्सा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन तांच्या आशा यात्रेक समर्पीत केलां तांचेर तांच्या कामाचेर वावराचेर दिसपडत्या ग्रासाचेर तुजे आशिर्वाद घाल ह्या मरिफात तांच्या काळजामनाच्या यात्रेक सुफळ जावन ह्या वातीचो उजवाड पेटयल्ल्या मरिफात सर तरसो तांचो जिवीत असो आनी तांच्या कुटुंबांत आशिल्ले समस्ये काळोख पयस असो आनी उजवाड तांकां मेळो जेजूस तांच्या काळजामनाचो कुटुंबाचो उजवाड जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हेच्या जेवणाचे सहप्रयोजक ईवन लोबो कापू. ईवन लोबो कापू. चार्ल्स गोम्स and Carmen D'Souza, मुंबई. चार्ल्स गोम्स आनी कार्मिन डिसोजा, मुंबई. जेवणाक वंतेक दिल्ल्यांची नांवां फ्लोरिन कुटिनो चर्च बी. फ्लोरिन कुटिना चर्च बी. थॉमस चिन्नप्पा, बागलकोटे. थॉमस चिन्नप्पा, बागलकोटे. विक्टर लोबो कणजार. विक्टर लोबो कणजार. शॉन डिओन सेरावो ताकोडे. शॉन डिओन सेरावो ताकोडे. वेगस फॅमिली कारकळ. वेगस फॅमिली कारकळ. ऑल्विन डिसोजा, मुंबई. ऑल्विन डिसोजा, मुंबई. लिगोरियो टेलिस, गोवा. लिगोरियो टेलिस, गोवा. प्रिन्स्टन सल्डाना, तांदूळ आनी नाल्ल आयच्या दिसा देणगी दिल्या. प्रिन्स्टन सल्डाना. आयची मुर्दोमो ॲस्टलिन शॉन सालिस चर्च बी. ॲस्टलिन शॉन सालिस चर्च बी. आल्बर्ट अँड फ्लोरिन डिसोजा, अलंगार. आल्बर्ट अँड फ्लोरिन डिसोजा, अलंगार. हेराल्ड डिसोजा अँड फॅमिली, शिरवा. हेराल्ड डिसोजा अँड फॅमिली, शिरवा. लोर्ना नोरोना चर्च बी. लोर्ना नोरोना चर्च बी. हेमा शेट्टी, नेल्लिकार. हेमा शेट्टी, नेल्लिकार. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यान तर तांणी येवन वाती स्विकार करियेत. Acel bavardasu, saksu Kristasu, asru durbolyansu, asru mogasu, salurisa, pomogacha, dayalasra, seduplancha, paudu amka, bhaktang tucha. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणे. वर्त्या पत्नीन आमी तुजे सरसी आयल्या. जिओ बावर तीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोण दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळ शंकर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखय शंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेश्रेन कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पाव शंकर. आनी बावरत्यांक शळिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. सबर जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. 5 जोड्यांक भलायकेवंत भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्याक, 13 जाणांक बरें काम मेळिल्ल्याक, नवें सॅलून सुरवात करूंक फावो केल्ल्याक, बरो फुडार लाभिल्ल्याक, दोगांक बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक, काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक, बिल्डींग बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्याक, भुरग्यांच्या हार्टांत आशिल्लो होल गूण जाल्ल्याक, हार्ट ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक, आमाल पिवणे सण बरो व्यक्ती जाल्ल्याक, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्याक, डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्याक, डेंग्यू ताप गूण जाल्ल्याक, सर्पसुत्त गूण जाल्ल्याक, बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप.
गाऊन स्तुती करूया जिसूच्या नावा खातीर हालेलुया गाऊन असिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गान स्तुती करूया जिसूच्या नावा खातीर हालेलुया गाऊन असिया करून ताची स्तुती. सांत लोरेसा मरिफात विविध त्या बसोत आमी मागया 60 आनी 2 जाणांक बरें काम मेळोवंक 20 आनी 7 जाणांक विजा लाबोवंक 50 आनी 5 कुटुंबांक शांत समाधान मेळोवंक 130 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 30 आनी 7 जाणांक बरी सैरीक लाबोवंक 17 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक मागतात 30 आनी 8 जाणांक भुरग्यांक बरी मौत मेळोवंक मागतात 10 भुरग्यांक शिकिल्ले मोतीन उरोवंक 25 भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळोवंक 19 भुरग्यांचे हट ट्राक सोडूंक 14 भुरग्यांक मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस रावंक 8 भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक 20 आनी 6 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 20 आनी 3 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळोवंक 8 जाणांक वायट चिन्नांतल्यान सुटका मेळोवंक 12 जाणांक बरो फुडार राबोवंक 14 जाणांचे काजाराचे कार्य बऱ्यान जावंक 22 जाणांचे घराचे समस्ये पर्याय जावंक 6 जाणांनी बरी काजारी चणी जिवंक 10 जाणांक बरो घर जागो फावो जावंक 4 जाणांक बरी न्हीद पडोवंक 14 जाणांचे घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 9 जाणांक रीण फारीक करूंक आडाव दवरले भांगर सोडोवंक मजत मेळोवंक 8 जाणांनी दिल्ले पयशे भांगर पाटी मेळोवंक भायर पडिल्ले चोरी जाल्ले भांगर मेळोवंक 7 जाणांक आर्थीक समस्येंतल्यान सुटका लाबोवंक 8 जाणांची आमल पेवणें सोडूंक 6 जाणांक कामांत भद्रती आनी सांबाळ सोडोवंक 5 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक 8 जाणांची शेळ ताप कोंकली 7 जाणांची गांठीची दूख 22 जाणांची हातपांयची दूख 30 जाणांची सर कुडीची पिडा गूण जावचे खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन 12 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल किडनी प्रॉब्लेम किडनी फर्स्ट ग्रेड नॉर्मल जावंक 12 जाणांची एलर्जी 7 जाणांची कॅन्सर पिडा 4 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा 4 जाणांची शिरांची पिडा 7 जाणांची किडनी पिडा 4 जाणांची मोलाव्याधी पिडा गूण जावंक 2 जाणांचे अस्थमा 4 जाणांची तकली फडाफड 6 जाणांची पाठ दूख 4 जाणांची हार्टाची पिडा 3 मोतीची पिडा 2 हार्नियाची पिडा 3 पायल्स पिडा मायग्रेन लिव्हरची गूण जावंक मागतात. 4 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्याक 5 जाणांक रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक 8 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक 4 जाणांच्या पांयांतले किळे नापयस जावंक 2 युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक 2 इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटी मेळोवंक 2 बें पयस जावंक 3 पॉयंट बऱ्यान जरान जावंक 5 जाणांचे कृशी बऱ्यान जावंक 3 पासपोर्ट मेळच्या खातीर मागतात. विशेष ते सांगूंक मागतात 2 भुरग्यांचे ऑटिझम आनी ADHD समस्ये पर्याय जावंक लुकेमिया गूण जावंक एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 2 फूड एलर्जी गूण जावंक एकल्यान वायट संवयो सोडूंक सदांच मागण्यांत उर्बा दाखोवंक एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोवंक गर्भकोशांतलो गेड्डे नपयस जावंक 3.5 वर्सांचे भुरगें पिडेन कश्ट जाता ताका बेगीनच भलायकी फाटी मेळोवंक विशालाक्षी म्हणल्यार स्त्रीयेक जीवदाळ साबोन ती हॉस्पिटलांत एडमीट आसा तिचे किडनी प्रॉब्लेम डायलिसीसा मरिफात गूण जावंक 2 म्हयन्याच्या बाळकाचे वोंकूत कडेन रावंक बें पयस जावंक मागतात. एक भुरगें कठीण पिडेन कश्ट जाता ICUन तें आसा ताची भलायकी फाटी मेळोवंक एका भयणीक बरी सैरीक लाभच्या खातीर काम परमनंट जावच्या खातीर मागतात. कोंकली गूण जावच्या खातीर मागतात. एका भुरग्याक 6व्या क्लासीन ते शिकते आसा ल्हानतावन ताका हार्टाची प्रॉब्लेम आसा ऑपरेशन करूंक जायना म्हणा देवाच्या हातान सोडलां भुरगें इस्कॉलाक वेता तरी पूण ताचें आवक जेजूच्या हातांत आसा. जेजून त्या भुरग्याक गुणोवन आसलें तें काळीज नवें दिवंक
त्या काळजांत जेजूच्या आमलीक रगत वाळून त्या काळजाचे फंक्शन जावचे खातीर आमी मागया. असल्या पिडेन कस संशा नाना तराच्या पिडेंत बंदडेंत समस्येंत विविध तराच्या नेगेटिव्ह चिन्हांत तेरवडून गेल्ल्या खातीर मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಗಲ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿನಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪಡೆದ ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಅರಣ ಕರುಣೆ ಮಿತ್ತ ದಯತೀತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಆವಡಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಅಸೌಖ್ಯದ ದಿತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊರ್ರೆಗೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಓವುಲ ಶನಿಗ್ರಹಚಾರ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಡ್ದ ದಾದಲ ಮುನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಡಲ ಕಾರ್ಲ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅರಣ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ಈ ಜಾಗದ ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ದಯೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳಲೆಂದು ನಾವು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಮರಡು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರರು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುವೇ ಬಾ. शेकी बावरत्या प्रमाणे आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. भगवंत लोरेस मारतीर आम पसोत विनाती कर Cristaci băsăneac nivodan cegat प्रार्थुया. येसर पदवीधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वारशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हूण लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दैवीक वैज जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्तान आमच्या कुडींत आसली सर पिडा, मोतीची पिडा, आत्म्याचे गाय पेकोवंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोण पिडेंत आसात, कोण पिडेंत वळवळतात तसल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, ताच्या रक्तान, ताच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी सांत लोरेसाच्या विशेष माजतीन एक ना अनेक रितीन कश्टोवच्या आनी पिडेंत वळवळच्या लोकांक बरी भलायकी मेळो दी म्हणून आतां आमी विशेश तरान मागया. सोम्यांच्या नावी आमचो आदार, ताणे रस्ता सगळी संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे, आणि म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोन दी. सोमी तुमचे सोबे आसू, तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर उपविधरारे ससन देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींत वतून कोस्टूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय
आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुज्या विश्वासी साकराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन निवडिल्ल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळटीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता संदोलासाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी येत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दादोसकाय तांची जावन दी. अशी शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरा जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी अनेकी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसंत करी भक्तिवंत जावंक जियोवची आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तर रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तर रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सोर पुदिदान देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवों दी आनी रावों दी सदांच. आमीन. ओसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें वडोदकार. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तो याजका कापोवन दी. तेलान ताका मागोवन दी. ताची पातकां भोगसतना ताच्या कुडीक भलायकी मेळटली. कसलेय पिडेंत आमी आसात तर जाल्यार आमची पातकांची आडखळ आसा तर जाल्यार ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां भोगसूं. देवाची कृपा आमकां लाभो. ह्या पवित्र तेलान मागल्या मरेफात बावडटान आमी तें घेता आसतना आमच्या कुडीची सगळे गायी पेको घुवण करची सकत लाभो म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची पिडा गुण जावं. पवित्र आत्म्याचे देणे मेळोवंक ह्या जाग्यार येवन देवा कारगां जावंक फावो जावं दी म्हणून मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. लाबोय आमकां तुजी कुर्पेदेनी. लाबोय आमकां तुजी कुर्पेदेनी. बोळा दिकर आमची अस्कचिनी. बोळा दिकर आमची अस्कचिनी. बोळा दिकरची पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देव आमचे देव पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देव आमचे देव कुटुंबांची कामी माया मोगा. कुटुंबांची माया मोगा. लालेऊन मागता लाभ तुझी कृपा. लालेऊन मागता लाभ तुझी कृपा. लाभ तुझी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देव आमचे देव पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देव आमचे देव वावरून दैवीक शेतांत निस्वार्थ मोना. वावरून शेतांत निस्वार्थ मोना.
तेलाय आमकां आज जिसूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जिसूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव Resto mogaso Shipai orto Jesuso Patron ubla gakdanso Sheroti amso Salo resto mogaso Shipai orto Jesuso Patron ubla gakdanso Sheroti amso Salo resto Salo restaya Di tuji masatamkang Perekadisa Mugal putra sove Amkwar mori Ashirwad devamka Jesucha bupavit kalsa Ama sarvang Di tuje ashirwad बगे बंतलो रेसा बगे बंद कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन